थँक्यू जिजस. सुरगीचे बापा, आमी तुका आयच्या दिसा पासत हे सोबीत वेळा पासत आमी तुका वखाणटा आनी ह्या जाग्याचेर तुवेंनूच आमकां एकठांय केलें म्हणून जोण नांवां नाफयलें म्हणून आयज आमकां कितें तरी बरें तूं शिकयतलें आनी आमी बरें तें गांठीक मारून उरतलीं म्हणून त्या विस्वासान आमी येयलेलीं आसा. आनी तूं हांगा हाजीर आसा कित्याक तुजें उतर म्हणटा दोगां तेगा जाग्यार थंय हाजीर आसा, थंय आपूण हाजीर आसा आनी तूं येद्या वखदार हाजीर आसाय आमच्या मदीं. आनी आमकां जसो तूं मारी आनी मांटाच्या घरा गेले आनी मारीन म्हणटा बरो वांटो घेतलो तुजेशी बसोन देवाचें उतर आयकूं, तोच वांटो आमी घेतलेलो आसा. मारये भाशेन बरो तो वांटो तुजें उतर शिकपाचो. सगळे संवसाराचे माट्टा भाशेन सगळें सांडून मारयेन जशें सगळें सांडलेलें सगळें आमी सांडून तुजेशी येयलेलीं आसा आनी बसल्या तुज्या पांयांशी तुजें उतर शिकोवं. आनी तूंच तो पवित्र आत्मो जो शिसांक सारको शिकयतालो सुटावय करून अर्थ दिवन वापाराचो येद्या वखदार तूं तोच पवित्र आत्मो हाजीर आसा हांगा. तोच पवित्र आत्मो आमकां हे बरयल्ल्या उतराचे जे बायबलान आसा तेजे आमकां अर्थ सारको शिकयता आनी तेंच उतर जे शिकयता ते समजणी घेवन आमकां स्वतंत्र करता आनी ते उद्देशी आमी दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र करूंक वावुरता. म्हणून बापाक हे तेच्या देण्या पासत फुकट्या देण्या पासत आनी आमकां आपोण हें दिलां म्हणून आमी देवाक वखाणटा आनी दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कशीं आहा सगळीं? सगळीं आमी आशिर्वादान भरलेलीं आसा, देवाच्या फावरान भरलेलीं आसा, देवाच्या सगळ्या देण्यान भरलेलीं आसा आमी. आसा न्हू? तर आयज आमी शिकोवया जेनेसीस 1:1 आमकां कितें शिकयता. शिकले आमी पूण तरी शिकोवया आमी. In the beginning, God created heaven and the earth. देवान अरंड्या पयलीं संवसार रचच्या पयलीं देवान कितें केलें? बिगिनींग अरंब्यांक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of Lord God moved upon the face of the water. कितें म्हणटा? आनी पृथ्वी आकाळ नासलेली आसली, सगळी काळोखान बुडलेली. कितें पृथ्वी कशी आसली? संवसार रचच्या पयलीं हरंब्यान काळोखान बुडलेली, आकाळ नासलेली आसली. देवाच्या मुखार एखादा एक प्रॉब्लेम कशें नासलें? आकार दिसत ना, काळोखान बुडल्या. देव भियालो, देव कॉन्फिडन्सान उठलो न्हू. आनी देवान कितें म्हटलें कॉन्फिडन्सान? काळोख आसा तो उजवाड जा म्हटलें न्हू. काळोख आसा तो उजवाड जा म्हटलें. हॅलो, थर्ड लायन पळोवया सिस्टर. थर्ड. And God said, let there be darkness, there be light. Let there be light. देवाच्या मुखार जरी तर ते प्रॉब्लेम आसले, काळोखान बुडलेलो सगळो आकार, सेपलेस आसले, कांयच तेका आकार नासलो, तरी देवान कितें उलयलें? उजवाड जा. आपणाक जाय ते उलयलें न्हू. आनी उजवाड कोणी केलो? सेकंड लायन पळोवया मातशें आमी. And the earth was without form, void, and darkness upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. थंय पवित्र आत्मा आसलो. कितें करतालो? भोंवताडे घालतालो पवित्र आत्मो. कित्याक भोंवताडे घालतालो पवित्र आत्मा थंय? मूव म्हणटा करतालो थंयसर. कित्याक? कोणीच उलोवंक नासलें न्हू उतर.
पवित्र आत्मा उलयिल्लेच उतर घडोवन हाडटा आमच्या जिवितान न्हू आमी कितें उलयता तें हां सो ताका काम नासलें कोणी उलोवंक नासलें म्हणून तो पृथ्वीचेर आसलो तो अरंप्यात पवित्र आत्मा आसलो न्हू होली स्पिरीट तो आसलो तो कितें म्हणटा भोंवताळो घालतालो कित्याक ताका काम नासलें न्हू ताका कोणी उलोवंक नासलें जेन्ना देवान उलयलें लेट देयर बी लायट थर्ड लायन म्हणटा उजवाड जालो हां कोणी करून हाडलो उजवाड पवित्र आत्म्यान जेन्ना उलयलें आनी तेंच घडलें आतां आमच्या जिवितान केन्ना तरी अशे प्रश्न येता आकाळ नासलें काळोखूच दिसता कांय जावचें ना येता असले प्रॉब्लेम देवा भाशेन तेन्ना आमी कितें उलयता तो काळोख उलयता काळोख उलयता काय उजवाड उलयता त्या परिस्थितीचेर काळोख उलयता मागीर काळोख आमच्या जिवितान कोण काम करतलो हां दुसरो आहा न्हू तो मागीर काम करता मागीर आमी देवाक ब्लेम करता पूण देवाच्या हितून सिस्टम आसा देवाच्या हितून आमी उलोवन घेवपाक जाय कित्याक ते आमी फुडें शिकतलीं उलोवन घेवपाक जाय न्हू आमी देवान आपणाक जाय म्हणून उलोवन घेवंक ना देवान उलोवन घेवंक ना काळोख जावं म्हटलें तेणी हां काळोख दिसतालो काळोख म्हटलें आतां डॉक्टराचो रिपोर्ट आमकां दिसता आमी कितें उलयता हां डॉक्टरान सांगला तो काळोख आमी उलयता आमच्या जिवितान कितें घडटलें हां कितें घडटलें आमच्या जिवितान काळोख न्हू जरी आमी त्या प्रॉब्लमाचेर शिकल्या आमकां प्रॉब्लमाचो जो आन्सर बायबलान आसा न्हू आतां देवाच्या हितून एक क्वेश्चन आसलो तेजे कडेन उत्तर आसलें न्हू उजवाड आतां ह्या आमच्या जिवितान सगळे क्वेश्चन मार्क येता एक प्रश्न येता आमचे कडेन उत्तर आसा उत्तर केन्ना आसतलें आमी शिकल्यार हे देवाचें उतर शिकल्यार आमचे कडेन उत्तर रोखडेंच येतलें हां काल आमी येतालीं फोंड्या येतालीं आनी हांव बसलेली अशी न्हू हांवें पांय वयर केलो न्हू हे पांयान म्हाज्या असो पांय हे जालो घोट जायना आनी फोडाफोड पांयान असोच पांय गाडयेचेर उखडला दुसऱ्या हेचेर घालपाक ह्या पांयाचेर आतां म्हाका कितें हो काळोख न्हू आतां म्हाजी भयण आमी ती बस येताली भाव भयणीचो घोव आसलो आतां हांवें कितें उलोवपाक जाय आसलें न्हू हांवें म्हटलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हाजे कडेन क्वेश्चन जरी आसलो हो म्हाजे कडेन आन्सर आसलो न्हू हांवें कितें म्हटलें हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना तुका म्हाजेर कसलो अधिकार ना हांव मुडीच रावली 4-5दां कितें म्हटलें न्हू पेन सारकी अशी अशी पळय घोट जावन येयल्लो न्हू आपुणूच गाडी चालयता हांवें तांकां डिस्टर्ब करूंक ना आपुणूच न्हू पांय आपुणूच स्लो 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 हांव म्हणटा न्हू तितलो स्लो स्लो जावन आपुणूच सारको जालो आमचे कडेन तो आन्सर आसूंक जाय न्हू असले जिवितान आमच्या काळोख येयना असले प्रॉब्लेम येयना चलताना बीन येयना तेन्ना आमी कितें उलयता काळोख उलयता न्हू आमी देवाचें उतर उलयता देवाचें उतर उलयलें न्हू उलयत रावंक जाय त्या उतराक पावर आसा इफेक्टीव म्हणटा ते हां पावरफूल सारकें देवाच्या उतराक एक बरें वजन आसा आनी पावरफूल आसा सारकें इफेक्ट हाडटा आमच्या जिवितान जेन्ना तूं तें भावार्थान सत मानून उलयता पळय तेन्ना असले आमच्या जिवितान न्हू जायते प्रॉब्लेम येता असले जायते देवा भाशेन न्हू आमच्या जिवितान सारकें आकाळ नासलेलें कांयच आमकां दिसना फुडें जायना परिस्थिती अशी येयना एकदां कितेंच दिसना कितें करपाचें आबूज जाता न्हू सगळीं हां कित्याक आबूज जाता आमकां खबरूच ना आमकां देवान कितें पदवी दिल्या ती आनी कितें बरोवन दवरला तें म्हणून आमी आबूज जाता न्हू हांव पयलीं रोखडीच आबूज जाताली देवाचें उतर नासली तेन्ना रोखडी डॉक्टरागेर धांवताली मातशें कितें जाल्यार जाताली सांगता बेश्टो जोर येयलो म्हाका भियाली जोराक गेली डॉक्टरागेर आनी आमच्या वाड्यार मलेरिया जाल्लो बेश्टो जोर येयलो न्हू क्रॉसीन घेल्यार जातालें न्हू भंय भिरांत म्हाजी डॉक्टरान म्हाका डायरेक्ट सांगो तुका मलेरिया म्हणून चॅक बीन कांय करूंक ना आनी टॅबलेटी दिल्यो आनी हांवें घेतल्यो म्हाका सारकें सगळें घुंवता वयर सकयल पडलेल्या भशेन सगळें आख्खें घुंवता
आतां कितें पयलीं देवाचें उतर ना न्हू, खंयतरी धांवप आनी कितें सांगलें तें करप. आनी म्हाका सारकें हें सारकें गुंता, जमीनूच दिसना म्हाका सकयल. बेगीन 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 चाव केली आनी बिस्किटीचे आख्खें पाकीट हांवें खाल्लें. मागीर म्हाका मातशें बरें दिसलें. भाव येयलो, भाव म्हणलो कसली टॅबलेट तुका कोणी घे सांगलें. म्हणलें तेणी चॅक केला काय म्हणलें दोतोरान. पळय चॅक केल्लें म्हाका कांय ना, वाड्यान मलेरिया येयला, तुकाय मलेरिया जालो. कितें जाता हें आमकां जेन्ना आमी असली परिस्थिती आमची केन्ना येता, आमकां देवाची वळख ना, देवाच्या उतराची समजोडी ना. मागीर हांवें घेवंक ना. जाता न्हू आमचें अशें. कित्याक जाता, आमकां ह्या उतराची समजोणी ना. म्हाका कित्याक जालें, उतराची समजोणी. आतां जोर बीन येयलो, आमी कमांड करता, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, फियर हॅज नो पावर. हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची जोराक म्हाजे कुडीन कसलोच अधिकार ना. आनी 1 John 4:4 म्हणटा आमी, म्हाज्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो हे जोराच्या आत्म्या परस, थंडीच्या आत्म्या परस अदीक बोलीस. रोजिली घेतली, म्हटलें कित्याक हो आन्सर न्हू. एक काळोखाक आन्सर आहा न्हू आमचीशी. उजवाड न्हू, देवाचें उतर म्हणजे कितें, एक उजवाड न्हू. ते आमी देवान जसो उजवाड उलयलो, जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता एका एका प्रॉब्लमाक आमी उजवाड उलयता. आनी तो उजवाड कोण करून हाडटा आमच्या जिवितांत, पवित्र आत्मो. हो पवित्र आत्मा आमकां दिलेलो आसा न्हू, एक हेल्पर, एक मजतदार दिलेलो आसा न्हू, तो आमच्या जिवितांत काम करून हाडटा. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना कितें न्हू, देवाचें उतर उलयता तेन्ना. बायबल एक हेचेर म्हणटा, सामसान, आमचे जिबली कितें जावन आसा, एक पेन, पेन बरयता न्हू आमी बुकाचेर, ते पेन. ताका लागून Proverbs 18:21 म्हणटा न्हू, लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग न्हू. जिवीत आनी मरण म्हणजे जिबेर आसा न्हू. जे कितें उलयता तें हांव घेतलें न्हू. ते जेन्ना आमी उलयता उतर ते आमी बरयता एका बुकाचेर. ते फासूं येता, ते तेंच उरलें न्हू. तेच मागीर आमच्या जिवितांत घडटा. हे जिबेर उलयता ते पेन. आमी उलयतना पासून कसली उलयता, प्रॉब्लेम आमचे दिसले, आमी कसली उतरां उलयता ते प्रॉब्लेमान. डॉक्टर रिपोर्ट उलयता आमी, डॉक्टर आपणाचें काम करता, ते शिकल्या न्हू, त्या प्रमाणे ते रिपोर्ट दिता. पूण देवान आमकांय रिपोर्ट बरोवन दवरलेलो आसा न्हू. आमी देवाच्या उतराचेर स्वत मानता, तेंच्यांनी कितें उलोवंक जाय. डॉक्टर रिपोर्ट्स का देवान 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा. 1 Peter 2:24 सगळीं जाणां आसतली, सगळीं रिपीट आसा. जेजू क्रिस्तान आपणाचे कुडीर आपणाच्या पातकाचो भार घेवन बसलो आमचो न्हू. आमी पातकान मरोना जावच्याक, पातकाक फाट करच्या पासत, त्या पासत जेजून अशें गेलें. त्याच्या गायांनी आमी बरी जातली. त्याच्या गायांनी आमी बरी जातली. जाली. कित्याक आमी परत परत म्हणटा जातली. आमी कोणाक विचारल्यार न्हू, बरी जातली तूं, हय जातली. बायबल आमकां कितें सांगता. आतां आमी म्हणटा जातली बरी, म्हणजे कितें जातली, आमी बरी जातली फुडें न्हू. आतां बरी दिसतलें तुका बरेंपण, तुका आतां बरेंपण दिसतलें, जिबे तुजे सगळे पदवी आसा. आमी जर म्हणटा बरी जातली जाल्यार आमी कितें जालें, जातली बरी. मागीर म्हणटा आगो हांव बरी जावंकूच ना मुगो. पूण जेजून कितें म्हटलां, म्हज्या गायान तुमी बरी जातली काय जाली, जाली बरी. डिफरंट पळयल्यार जाली म्हणजे आतांच जाली, तुका ल्हव ल्हव दिश्टी पडटले. जेन्ना तूं म्हणटा जातली, फ्युचर न्हू. जातली म्हणजे जातली कितल्या वर्सांनी बीन तहें जाता न्हू. मागीर देवाक ब्लेम करूं येता. आमी कितें उलयता तें आमी घेतलीच न्हू. कितलीं वर्सां जाल्यार आमी जेजूक उलो करता. म्हणटा कितें, जेजूक उलो केलो बसून, जेजूचेर भावार्थ बसून आसल्यार आमच्या जिबेर कितें आसा, बरी जातली, मागीर जातलीच न्हू. एक 40 वर्सां हांगाच भायर लास्ट टायम येयली तेन्ना हांव विजीट करूंक गेली. 40 वर्सां आपूण बरी जातलीच. पांयान तिच्या घावो आनी चलोंक तिका जायना. जातली बरी. कितें म्हणटा ती, जातली बरी.
हांव जेजूचेर म्हाजो विश्वास आहा, आमकां सांगता ती जेजूचेर विश्वास आसा म्हाका, हांव बरी जातली म्हणून. आमी तिका वाचून दाखयलें तरी बरी जातली म्हणटा. वाचून दाखयलें 2 ना 3 ना. मागीर तिका म्हटलें पळय जेजू कितें म्हणटा तें सारकें आयक. 40 वर्सां तूं आतां तूं कितें उलयता आनी जेजू तुका कितें सांगूंक सोदता तें पळय म्हणून. डिफरंटीस आहा न्हू. जेजू म्हणटा म्हाज्या गायन तूं आतांच बरी जाली. फुडें म्हणटा तो आतांच ह्याच वेळार सोत मानताल्यार तूं देवाची महिमा पळयतलो. फक्त सोत मानूंक जाय. आतां सोत मानप म्हणजे कितें? सोत मानप म्हणजे कितें? वॉट इज बिलीव? Actions corresponding to the message which you receive. आता एक आमकां मॅसेज गावता, एक आमकां उतर गावता, कोण तरी आमकां कितें सांगता, तेजी आमी एक्शन करता न्हू. एक्शन करता न्हू आमी. आतां हांवें सांगलें तुज्या पांया कडेन सोरोप आहा, सोरोप आहा तुज्या पांया कडेन. तूं कितें करताय? सोत मानता आनी पळयताय न्हू. एक्शन which you receive message तुका गावली न्हू तेजी तूं एक्शन करताय, पळयताय तूं. तशेंच देवाचें उतर आमी आयकता आनी एक्शनीन घालता. तेका बिलीव म्हणटा, सोत मानप म्हणटा. कळ्ळें सोत मानप कितें? आतां आमी जेजूच्या गायांनी आयकलें, आमी सोत मानता आनी उठोन चलता. तें सोत मानप. आतां आमकां सोत मानूंकूच जायना. तिका सोत मानूंक जायना. तिका सांगलें जेन्ना तिका कळ्ळें न्हू, तिणें म्हटलें आतां कितें गे तूं बरी जातली? ना ना बरी जाली. जेजू सांगता बरी जाली, बरी जाली म्हूण. आतां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. तिचो घावो पांय बीन तांबडोच जालो तो पासून न्हू. ती आज भयण येवंक ना, येयल्ली पळय ती सांगतली आसली. सारको हो बावून कसो दिसलो पांय आनी उठून चलोंक लागली बडी घेनासतना. हांगा ती कोण्यात. सो कित्याक जालें? जेन्ना तिणी आतां 40 वर्सां कितें सोत मानताली? बरी जातली आपूण. आनी जेन्ना तिणी सोत मानलें आतां हांव बरी जाली. कितें जालें? बरी जाली न्हू. आमचे जिबेर पदवी आसा न्हू. हे जिबेर पदवी आसा. जरी आमकां एकदां आमकां रोखडेंच दिसना, तरी आमी देवाचें उतर बरयलां न्हू. आमी सोत मानपाक जाय. सोत मानपाक जाय. 1 Peter 2:24 जेजूच्याच गायांनी हांव बरी जाल्यां. जातली न्हू. जिबेर पदवी आसा म्हूण सांगलां न्हू. देवाचें उतर केन्नाच बेश्टें वयचें ना. सो जशें देवान काळोख उलोवंक ना, तशेंच आमच्याय जिवितांत आमी काळोख म्हणजे प्रॉब्लम उलोवंक जायना. देवचाराची उतरां आमी घेवंक जायना आमच्या तोंडार. आतां न्यू टेस्टमेंटान पासून जेजू कसो उलयलो? जेजू कुड्डो येयलो. आमी कितें म्हणटा? कुड्डो येयलो. काळोख उलयना आमी. पळय थोटो येयलो म्हणटा. जेजू तसो म्हणटालो. जेजू ताका कितें जाय तें हांसर उलयतालो. आतां हात वयर सराना. आमी म्हणटा हे पॅरलायसिसाचो हात वयर सराना डायरेक्ट म्हणटा न्हू. पूण जेजू असली उतरां उलयतालो. बायबलान आसा तो म्हणटालो सारको हात वयर कर, नजर घे म्हणटालो. केन्नाच न्हू जेजून ही देवचाराची उतरां उलोवंक ना. इवन दुयेंसाची नांवां तेणी बायबलान घेवंक ना. तेन्ना दुयेंसाची नांवां नासचीं ना. पेस पिडा रोग म्हणटा तो. पेस पिडा मॅथ्यू 8:17 म्हणटा पेस पिडा रोग जेजून खुर्साचेर उबारून येलो. जेजू नांव घेतालो दुयेंसांची. पातोक जिवें जाता म्हणटा. पातोक उलयलें न्हू ते जिवें जालें. संवसार रचच्या पयलीं पातोक नासलें. मोजेस येयलो तेन्ना कायदो येयलो न्हू ते पातोक आनी ते उचारले तेन्ना जिवें जातालें. तशेंच आमी हें दुयेंस उलयता तेन्ना दुयेंस जिवें जाता आमचे कुडीन. आतां जेजून कितें म्हटलां? मॅथ्यू 8:17 हांव सांगतालें पेस पिडा रोग सगळो खुर्सार घेवन मेलोलो आसा न्हू. सगळे दुयेंस घेवन मेलोले आसा. ताका जिवें कोण करता? मेला खुर्सार. जेजून मोरयला खुर्सार. तो ताका जिवें कोण करता? ह्या काळोखाक मेला म्हणजे काळोख कसो, ताका उजवाड कोण हाडटा? आमी आमच्या उतरां उदेशी न्हू. आमी न्हू सगळे हेका आमच्या उतराचेर सगळें थारलेलें आसा. हे बायबल आमच्या उतराचेर थारलेलो आसा. जें कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं. दुसऱ्यान हेणी केलें तेणी केलें म्हणून कांयच ना. समजता? डॉक्टरान सांगलें म्हणून ना. सगळें आमचेर आसा न्हू. आमकां जालें लास्ट ह्याच म्हयन्यान न्हू. पूण आमकां आमचो सोयऱ्याक
आमकां कांयच खबर ना आनी ते न्हू म्हणून तेज्या बायलाकूय खबर ना. ताका 6 months दिलेले म्हणून सप्टेंबर ऑक्टोबरान तेजें ऑपरेशन केलें आनी ऑपरेशन तेजें सक्सेसफूल म्हणून जेजूचेरूच हेजें तेजें ऑपरेशन जाल्लें. ताका पिशवी भायर काडटा हांगलेली अशी घालता हांगलेली. हांवें सांगलें जेजू जेन्ना ऑपरेशन करता हांवें तेन्ना तांकां सांगलेलें जेजू तेजें ऑपरेशन करता डॉक्टर ऑपरेशन करिना. आनी त्या बायल सांगलें आनी म्हणलें तूं रडो नाका कांय भियो नाका. जेजू जेन्ना ऑपरेशन करता तेन्ना तो कांय भायर घालिना, तो इनकम्प्लीट कांयच करिना, सगळें कंप्लीट करता. सो डॉक्टर ताका वयताना पासून सांगता आनी ताका व्हरताना भितर एक आयसीयूची नर्स येयली. डॉक्टर येयलो आनी दारारूच ताका सांगलें व्हरतानाच ताका आमी आयसीयून बॅड तयार केला. ताका भायर हाडचें ना, तो सिरियस जातलो. ते रडत म्हणजे रडकुळे जाय जालें जाता न्हू बायल न्हू. म्हाका म्हणूं लागलें हांवें म्हणलें कांय ना आमी ताका वॉर्डान व्हरतलीं. जेजूच्यान आमी ताका वॉर्डान व्हरतलीं. तेजें ऑपरेशन सगळें सक्सेसफूल कित्याक जेजू ऑपरेशन करता. डॉक्टर केल्लो जाल्यार तो आयसीयून जेजू ऑपरेशन करता म्हणून आमी स्वत मानता न्हू तें कांयच जावचें ना. आनी खरेंच 2 4-5 खंयचें डॉक्टर भायर येयले आनी ते म्हणलें फिनिशींग करता म्हणलें जालें ऑपरेशन सक्सेसफूल. आनी मातसो गूत जालें हांवें थंय रावन पळयलें बॅड येता व्हरोंक दिवं. हांवें म्हणलें पळया आतां भावजीक व्हरपाक बॅड येतली. ते म्हाका अशेंच पळोवंक लागलें व्हरान व्हरपाक बॅड येतली अशेंच पळोवंक लागलें. आनी 2 मिनटांनी बॅड येयली. हांवें म्हटलें बे बॅड येयली तुका कळ्ळें कळ्ळें बॅड म्हणून नंबर पळय म्हटलें हेची खाटीचो नंबर आसलो. आनी डॉक्टरान आपयलें कोणें हेल्पाक या ताका बॅडीर घालूंक जावं व्हरान व्हरता. तें म्हाका अशेंच पळोवंक लागलें. म्हणजे हांवें कितें आमकां देव सांगता न्हू उलोवंक जाय म्हणून आनी तें जालें ऑपरेशन बी सगळें सक्सेसफूल जालें. आमी ताका लागून न्हू डॉक्टराचेर ब्लायंडली विस्वास करूंक जायना. आमी जेजू म्हणून ते जेजू तूं दुसऱ्याच्या तोंडानसून म्हाज्या उलय तूं म्हाका ट्रिटमेंट दी जेजू तूं म्हाज्या फॅमिलीक ट्रिटमेंट दी हें आमी म्हणपाक जाय वयताना. डॉक्टरान ताका ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें कांय सांगूंक ना आनी वर्साची टॅबलेटां दिल्या. आनी आतां 6-7 म्हयने जाले चड जाले न्हू वखदां तेची ताका वीक न्हू तो तेजे सगळे भितरले हें जालें. आतां डॉक्टर कितें सांगता आमचे कडेन कांय जायना आनी परते तूं हांगा हाडूं नाका. ह्या हॉस्पिटलान तुमी हाडूं नाका आनीक बायलेचें कितें जातलें रडूंक लागलें. डॉक्टर आमी कितें करूंक आतां हाबूच जालें सारकें रडपाक लागलें. तूं तांकां हेल्थान व्हर नाल्यार आनी खंय व्हर आमी बरोवन दिता तुका. आनी पेपराचेर दाखयता ती कितले 6 म्हयने दिल्ले आमी ताका गॅरंटी वर्साची टॅबलेटां 6 म्हयने दिल्ले. कोणाचें मिस्टेक हांगा आनी बायलेक म्हणटा सगळें सांगलेलें तें म्हणटा आपणाक कांयच सांगूंक ना. आनी आमकां काय कळना आमी मागता आमी वयता येता आनी सारको सिरियस म्हणजे घरा कडेन धाडला न्हू सगळो सुजला बीन सगळो धाडला. जालें हांव नोको रिपोर्ट कांयच नोको म्हाका दिसता कितें तरी चेंजिनेस जाला तें रडटा म्हणून रिपोर्ट दिला म्हणून म्हाका तें सांगिना कित्याक आमी उलयना न्हू. पूण तेणी कोणाक सांगतना न्हू सांगलें म्हाका अशें आपणाक म्हणलें कांयच सांगूंक ना रडोंक लागलें कांयच सांग म्हणलें कितें जालें कांयच सांगूंक ना 6 म्हयने दिल्या म्हणून रडटा आतां 8वो म्हयनो. हांवें म्हणलें कांय नजो 6 म्हयने दिल्या कांय नजो आमी आमच्या जेजू कडेन जायना तसलें कांयच ना न्हू. जे मनशाची जायना ते देवाशी जाता न्हू ते जेजूची जाता न्हू जिवीत दिवपाक. हांवें म्हटलें कांयच भियो नाका. म्हाका म्हाज्या कजनाचो उड आशिल्लो. म्हजो कजन सारको सिरियस आसलो ताका डायबिटी हाय आनी फाल्सिगो मलेरिया जाल्लो आनी डॉक्टर ताका गॅरंटी दिनासलो. 3 राती दिल्ल्यो 3 राती वचोंक जायो आनी 4थ्या दिसा सकाळीं सांगतलो तुका कितें करूंक तें. आनी तेजे बायले कडसून हांवें बसून घेतली. तो उड आशिल्लो म्हाका आनी त्या टायमाचेर आमी येयलीं हॉस्पिटलान रातीक रावपाक हांव येयलीं. पयलीं सगळीं आसलीं आनी म्हाका सांगूंक लागलें 3 राती दिल्या आनी वखद ना तेचें ते दुयेंसाचें फल्सिगो मलेरिया वखद ना डॉक्टरा कडेन. डॉक्टर म्हणलो तुमी बांबोळी वचोंक जाय म्हापसासून. हांवें म्हटलें आमकां म्हणलें म्हजो कजन आसलो आमी या म्हजे कजन भयण आनी कजन आमी तिका गेली गाडयेन बसलेलीं हांव गाडयेन. आमी म्हापसासून पणजे वयताना एक रस्तो आसा एक शेतां आहा सगळें ओपन आनी म्हाका एक आवाज येता तेन्ना हांव न्हू देवाचें अशें तितलें उतरान ना जेजू खाता पूण तितलें म्हाका वळख ना. म्हाका एक न्हू आवाज येता
हांव वखद नासतना ताका बरो करतलो, हांव वखद नासतना बरो करतलो. हांव म्हज्या कजनांक सांगता, म्हाज्या एक मग कानाचेर आवाज मारता, हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो म्हणून. आमकां खबर ना तो कोण तो आवाज आनी कितें आवाज. आमी गेलीं, हें पळय उतर उलयल्लें न्हू. आमी सगळ्याक हॉस्पिटलान सोदलें, बांबोये सोदलें, नेयाब आनी खंयचो 2-3 फर्माशी सोदलें आनी डॉक्टरांक सांगलें वखद ना म्हणून. पळय आवाज येतालो म्हाका. आतां तो आवाजाचेर आमी रावूंक जाय आसलें न्हू. जेजून सांगलां आवाज वखद नासतना बरो करतलो म्हणून. भोंवन येयली, वखद ना. दोतोर म्हणलो यो आतां कितें करतलें. रात जाली, 12 काय कितली जाली आनी यो जाल्यार आनी ताका डायबिटीज न्हू. सकाळीं फुडें म्हणलें एकूच इंजेक्शन आहा 5 तें दिवपाक जाय आनी ताका खावंक दिवंक जाय. आमी विसरलीं पोय हाडपाक. आमचे कडेन कितें आसली पेज. चडशीं आमी तेन्ना न्हू पेज दितालीं रातची. आमच्या आंटी आसली न्हू तिणें आमकां पेज दिली धाडून. आमी इल्ली जेवन ती उरलेली. आतां 5 आमी कितें म्हणटा हाय डायबिटीज बीन आसली जाल्यार पेज नाका न्हू. उकड्या तांदळाची पेज बरी न्हू म्हणटा न्हू. आमी त्या 5 दाद आपल्या नर्सीक येयत म्हणून भितर आनी ताका पेज बरयली. हाय डायबिटीज पेज बरयली आनी तिणें इंजेक्शन मारलें. आनी तेच्या पयलीं न्हू खूब लेट जाली न्हू. आतां आमकां येता 12 आनी म्हाजी भयण आनीक जाणां आसली. तांकां आतां घरा वचोंक जाय न्हू. भयण भियाल्या. हांवें म्हणलें पळय आतां ह्या टायमार मागणें जावचें ना. 12 खंय मागणें जाता लोड न्हू झेमेचो. हांवें म्हणलें मागणें जावचें ना. तूं एकूच जॉन 14:6 कितें म्हणटा जॉन 14:6 हांव जाण आसा जिवीत वाट आनी सोत म्हाज्या विणे कोणूच स्वर्गार वचों शकना जेजू विणे. आतां जेजू कोण जिवीत. आनी तेन्ना म्हाका इतलेंच 2-3 कोटेशनां याद आसलीं. हांवें म्हणलें तूं कितें म्हूण रातचें आतां जेजू तूं जिवीत न्हू तुवें म्हाज्या कजनाक जिवीत दिवंक जाय. आनी Acts 16:31 तूं एकलें जो सोत मानशी तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. तूं एकलें सोत मानूंक जावो आनी तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. हे 2 उतर. ताका सांगलें तूं चल घरा म्हणून. ते घरा गेले आनी हांवूय तेंच म्हणल्यार जेजू तुवें जिवीत दिवंक जाय. तूं जिवीत न्हू तूं जिवीत दिताय. आनी कांय मागणें ना. चड मागणें करूंक ना. कित्याक त्या टायमाचेर मागणें जाता. दोतोराचो रिपोर्टूय आसा आनी झेमेचो लोड आनी न्हू. दुसरे सकाळीं दोतोर येयलो 11 कसो आनी दोतोर हांसपाक लागलो. कितें म्हणूंक लागलो देवान तेजी स्वर्गासून कॅश सोडली आवट ऑफ डेंजर. दुसरे दिसा कितले दीस दिल्ले 3 राती दिल्ल्यो. आनी दुसरे दिसा सांगलें तुमी घरा व्हरता ताका काय दोत्तान तुमी. दुसरे दिसा सकाळीं हांवें म्हटलें तेच गोवायकी म्हाजे सोयरी आतां ताका सांगलें 3 दिसाचें तर आसलें ताका 3 दिसांनी जिवीत दिलां. एकाय देवान जिवीत दिलां. जेजू तो जेजू जिवीत दिना तेन्नाय जेजून जिवीत दिल्लें आतांय जिवीत तोच दिता म्हूण सांगलें. इम्प्रुवमेंट स्टार्ट जालें पळोवपाक. हातीन जेयता कोणी दवरल्यार चलता. सूज सोगी देंवल्या. आमचो भावूय गेलो. तेणी तेजे कडेन कन्फेक्शन करून गेलो तेच दिसा. तेच दिसा तेणी तेजे कडसून कन्फेक्शन करून गेलो आनी बरो न्हिदलो. भाव आमी गेले आमी मागणें केलें आनी तो बसलो तेजे कडेन आनी तेजे कडेन हांव जाणा जेजू क्रिस्ताचें वळून घेतलें आनी सुशेगाद न्हिदलो. ते दिसाच्यान तेजें इम्प्रुवमेंट स्टार्ट. जे मनशाची जायना ते देवाची जाता. ते डॉक्टरा कडेन जायना ते देवाची जाता. डॉक्टरान तेच सांगलें तुमच्या देवाक पळया म्हणून. आतां तुमच्या देवाक पळया म्हणून सांगलें. कळ्ळें. आमकां कितें उलोवंक जाय आमी. काळोख आमी चडशे कितें उलयता आमी काळोख. आतां कोणीय जाता आमी आतां आमकां दुखता न्हू. आमी कितें म्हणपाचें तर म्हणटा न्हू सगळीं. आतां दुखता पांय म्हाजो हांव कितें म्हणपाचें. दुखता म्हणूंक जायना जाल्यार कितें म्हणूंक हांव. म्हाजो पांय दुखता पूण हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाली. म्हाजो पांय दुखता पूण म्हाजो पांय न्हू हो जेजूचो पांय. आनी सैतानाक दुखीक म्हाज्या पांयाचेर कसलो अधिकार ना. कळटा. दुखता म्हणूंक मागीर पूण म्हणूंक जाय. मागीर कळटलें कशें दुसऱ्यांक म्हणटा न्हू.
म्हाका दुखता वो कितें हांव बरी ना म्हाका बरें दिसना पूण हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या हांव बरी ना पूण हांव जेजूची कूड दुयेंसाक पिडेक म्हजेर कसलो अधिकार ना कितें उलयता आमी उजवाड उलयता एक्चुली आमी उलोवंक जाय एकूच जेच्या गायांनी बरें जालें थोड्यांक जाय न्हू दुसऱ्यांक कळलेलें कितें जालें जायतीं वर्सां ब्रादर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक एक बायल येताली दुबयसून तिका हॉस्पिटलान धाडलेली घोवाच्या तिच्या आनी आमकां ऑलरेडी ब्रदरीन सांगलें रिपोर्ट कितें तो आमी जेन्ना हॉस्पिटलान गेली आमी म्हणलें कितें जाल्यार म्हाज्या घोवाक नेवी किडनी इल्या जेजून कितें म्हणपाक लागली नेवी किडनी दिल्या आतां तुमकां कळ्ळें कितें दुयेंस तें आं कळ्ळें न्हू हांव तिका पळयपूच रावली हांव जेजू कारका दिता म्हणलें म्हाज्या घोवाक नवी किडनी दिल्या देवजून आतां आमी म्हणटा दुयेंस कशें उलोवंक जाय पळय तिणी कशें उलयलें उजवाड उलयलो काळोख उलयलो उजवाड देवानूय देवूय आमकां तेंच सांगता उजवाड उलय आमच्या जिवितान दुसऱ्याच्या जिवितानूय आमी उजवाड उलोवंक जावो समजता कशें आमच्या जिवितान आमी जिवीत मागून घेवंक जाय कशें आमी आमच्या जिविताचेर आनी आमचे फॅमिलीचेर जावं कोणाचेर कशें जिवीत उलोवंक जाय आमी कोणाकूय दिसलें जाल्यार आमी पळय सोरेकार वयता डायरेक्ट म्हणटा न्हू कितें ताच्या जिवितान उलयता आमी काळोख तो देवाचोच भुरगो आमी जशी देवाची भुरगीं तोय देवाचो भुरगो न्हू देवानूच ताका रोसला न्हू आनी कोणी रोसला आसूं तें सोतानाचे वाटेन एक म्हणजे तेंच्यांनी आजून देवाचो ताळो आयकूंक ना सो ताका आमी देवाची हाडची जाल्यार आमची उतरां ना तो ब्लेस आहा तो आशिर्वादान भरला ना सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा आमची उतरां उलोवंक जाता न्हू हां पावर आसा न्हू उतराक वर्ड्स हॅव पावर उतराक पावर आसा घडोवन येता न्हू म्हज्या जिवितान तर दुसऱ्याच्या जिवितान घडोवन येयना येता न्हू सो ते आमी उलोवंक जाय कोण उलयतलो कोणाक जेजूचें उतर मेळ्ळा तेणी उलयतलें न्हू कोणाक उजवाड मेळ्ळा ती उलयतली न्हू उजवाड उजवाड म्हणजे जेजू तीच उलयतली न्हू आनी कोण दुसरी उलयतली हां आमच्या भुरग्यां बद्दल आमी कितें उलयता आं टिचरीन जर सांगलें जाल्यार आमी कितें उलयता हां स्लो मायंड टिचर सांगता न्हू तुजो भुरगो सारको शिकूंक डो आमी कितें उलयता एज अ मदर तेच उलयता न्हू आमी उलयता सी गॉट अ मायंड ऑफ क्रायस्ट म्हाज्या भुरग्याक जेजूचें मोन मेवलां तो बरो शिकता देवाचो आशिर्वाद आहा तेजेर ना न्हू आमी म्हणिना न्हू कितेंच आमी तें कितें काळोख आमकां जो दुसऱ्याच्या तोंडांसून पडला तोच काळोख आमी उलयता उलयना इवन डॉक्टराचे उतरां चडशीं काळोखाची तीच आमी उलयता बायबल म्हणटा लायफ एंड जिवीत आनी मरण डॉक्टराच्या जिबेर आसा वा टिचरीचे जिबेर आसा म्हणटा हां कितें म्हणटा बायबल आमचे जिबेर आसा सर आमची जीब आमकां सांबाळूंक जाय न्हू आमची जीब सांबाळची पडली न्हू दुसऱ्याची जीब आमी सांबाळूंक शकता आनी एक म्हणटा जेजू जोण एकल्याक आपल्याक आपल्या पातकाचें फारीकपण जोण एकल्यान दिवंक जाय न्हू हांव तुमचें फारीकपण तुमी म्हाजें फारीकपण पातकाचें दिवचें ना न्हू हांवेनूच म्हाज्या पातकाचें फारीकपण तुवेंनूच तुज्या ताका लागून आमी कोणाक जज करपाक जायना समजता एक आवय आसली स्कुलानसून भुरगो येयलो आनी तेणी कितें पेपरार बरोवन दिलें तिका टिचरीन तेणी वाचलें आनी भुरग्याक सांगलें तुका न्हू ह्या संवसारांत ह्या जाग्याचेर न्हू तुका स्कूल ना तूं इतलो इंटेलिजंट तूं इतलो इंटेलिजंट भुरगो तुका कोणा कडेन शिकोवंक जायना आनी आवयन ताका बायबल शिकोवंक स्टार्ट केलो घरा कडेन बायबल शिकता शिकता ही लायटीचो शोध त्या भुरग्यान लायलो 10,000 टायम तो फेल जालो पुणून परत परत करून तेणी लायटीचो शोध लायला पूण त्या पेपराचेर कितें बरयलें जाल्यार हांगा तुका खंयचीच टिचरी तुका तूं इतलो बड्डो आहा तुका कोणूच शिकोवचो ना
त्या पेपराचेर बरयल्लेले आसले. पूण ते हांवें कितें सांगलें, तूं एक बरो इंटेलिजंट आसा, तुका ह्या संवसारान म्हणजे ह्या जाग्याचेर टिचरी शिकोवंक ना, तुका स्कुलान ना. जेन्ना त्या चेड्यान तो पेपर वाचलो ताका कितलें दुखान रडोंक लागलो. कित्याक तेजे आवयन ताका कितें एग्जॅक्ट कितें आहा तें सांगूंक ना. आमी सांगता न्हू कितें समजोंक ना. बाबा तुका समजोंक ना कितें आं समजता ना, समजना जाल्यार सांगा. आमी सगळीं हांगा शिकपाक येता. आं हात वयर करा. कितें कळोंक ना न्हू, कितें कळोंक ना न्हू तें आमकां परस विचारल्यार जाता. कित्याक आमी तुमच्या वांगडा शिकता आनी तूं जेन्ना विचारतलें तेन्ना दुसऱ्यांकूय शिकोवंक बरें जाता. कोणाकूय कितें समजोंक ना परतें विचारल्यार जाता. आमी सगळीं ग्रेस स्कुलान आसा. कोणूच सगळीं आमी पास जालेलीं आसा. ग्रेस मार्क दिवन आमकां जेजून आमी ग्रेस ग्रेस न्हू देवाचे ग्रेसीच्यान आमी आजून आमी जिवी आसा ती देवाच्या कृपेकूच लागून न्हू. सो हे कृपेचें स्कूल आमी सगळीं पास जालेलीं आसा, कोणूच फेल ना. सो ते आवयन आपल्याच्या भुरग्याचें फ्युचर कशें बरेपणान उजवाडाचें केलें न्हू. आमी कसलें फ्युचर करता आमच्या भुरग्याचें. आमची बरी उतरां उलोवन काय वायट उतरां सगळें आमचेर आसा डिपेंड. आमचो फ्युचर आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर. तूं एकलें स्वत मानशी तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो न्हू. इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील सेव. तूं जर देवाच्या उतराचेर सारकें स्वत मानता तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. तूं जर बरें उतर उलयता तुजें आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो त्या उतरा उदेशी न्हू. तूं एकलेंच उलयता पळय त्या उतराचेर तुजो घराबो साल्वार जातलो न्हू. हांवें म्हाज्या कजनाचें सांगलेलें न्हू. हांव एकलेंच उलयलें, म्हाजी भयण उलयलें आनी देवान ताका जिवीत दिलें. आजुनूय आसा. 3 दिसाचेर राती दिल्ल्यो. 15 years जातले दिसता, सो बेसूय जावं शकता. 3 राती दिल्ल्यो. तर प्रायवेट हॉस्पिटलांत घेयनासलो. फर्स्टान ताका तेजे बायलेन सायन दिवन तुका जाता तो हेच कर म्हूण सांगलें. गव्हर्मेंटान वच सांगलेलें. व्हरोंक ना तिणें. पूण आमी जेजूचें स्वत मानलें. ताका लागून तो म्हणटा बायबल सगळीं जाणां न्हू घरांतलीं एकलेंच एकलेंच पुरो. एकलेंच पुरो स्वत मानूंक तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. एकलेंच घराब्यान उजवाड उलय कितें जातलें. घराबो उजवाडाचो जातलो पूण स्वत मानूंक जाय. देवान मागीर कितें केलें उजवाडा आपल्यान सगळो संवसार रोसलो न्हू. कितें जाय तितलें मनशाक तयार केलो पयलीं. देवान मनशाक तयार केलो पयलीं काय सगळें झाडां पेडां सगळीं जानवरां बीन पयलीं तयार केलीं. आं सगळीं मनशाक न्हू. हां मनशाक मागीर केलो पयलीं न्हू ना. कित्याक देवान मनशाक पयलीं केलो सॉरी लास्ट केलो पयलीं सगळें. हां आं देवाक जाय मनशाक जाय ते सगळें रोसलें आनी मागीर मागीर मनशाक रोसलो. सो मनशाक सगळ्यो गरजो दिवन देवान रोसला तर. हां देवान मनशाक जाय त्यो सगळ्यो गरजो पयलीं तयार केल्यो आनी मागीर मनशाक रोसलो. जाल्यार मनीस कितें करतलो आसलो आजुनूय तो हेच करता. मनीस उठ्ठलो आसलो आरे म्हाका तोंड दिवंक जाय मरे उदक जाय म्हाका. आं देवाक वाज हाडचो नासलो मनीस. देवाक खबर आसली म्हणून देवान कितें केलें मनशाक सगळ्यो गरजो तयार केल्यो आनी निमाणो मनशाक रोसलो.
म्हणून मनशाक आजुनूय मनीस कितें करता सगळें तयार करात दाखयता देवान मनशाक सगळें दिला न्हू सगळे गरजो दिल्या न्हू देवान इवन बरेपण दिवंक ना देवान दुयेंस दिला आं देवान सगळें बरेपणूच देवा कडसून सगळें बरेपण येता सगळें बरेपण स्वर्गासून येता 1 जेम्स 1:17 सांगता देवा कडसून सगळें बरें तें सगळें कोणा कडसून येता देवा कडसून येता सो देवान आमकां सगळें बरें तें रचून हॅलो मागीर आमकां रचला न्हू सो आमचे कुडीन दुयेंस आसूं शकता आमी देवान आमकां लेंडराचो स्पिरीट दिलेलो आसा बरेपण म्हणजे पळय आं पळय जेम्स 1 एवरी गूड गिफ्ट and every perfect gift is from above कोण आसा स्वर्गार कोण आसा देवा कडसून and come down from the father of light उजवाडाच्या देवा कडसून सगळें येता with whom is no weariness neither shadow of turning कसलेच तेजे कडेन बदलप ना जशें सूर्य आनी चंद्र बदलोना न्हू तशेंच तेजी गिफ्ट तेणी कितें बरेपण दिलां न्हू तें बदलोना तशेंच रावतलें न्हू म्हणून तो आमकां काळोखान घालिना काळोखान म्हणजे काळोखाचे प्रॉब्लेम म्हणजे दुयेंस पिडा तसलें आमकां तो घालिना देवान आमकां सगळें गिरेस्तकायेचो आत्मो दिवंक ना आमी गरीब कित्याक तर देवान सगळें बरें तें करून मागीर मनशाक घातलेलो आसा मनशाक सगळें तयार करून घातलेलो आसा न्हू आनी तेन्ना मनशाक तयार केलो तेन्ना देव बरो खूश जालो न्हू बायबल सांगता न्हू तो व्हेरी गूड म्हणून लागलो बरें जालो मनशाक गेलो कित्याक आपल्या सारको केलो न्हू कोण तरी आतां तेणी पयलीं जानवरां झाडां बीन केलीं तेच्या सारकें तेका उलोवंक जाता तेंच्या वांगडा ना न्हू तेका तो कित्याक खूश जालो मनशाक तयार केलो तेन्ना तेका आपल्या भाशेन म्हणजे आपूण आतां तुमच्या वांगडा खंय हांव उलयतां तसो उलोवंक गावलो न्हू तेका मनशा कडेन सांजचो सदांच तांकां मेळोंक येतालो न्हू संवसारान दादल्याक आनी रचलो तेन्ना देव तांकां मेळोंक येतालो न्हू सदांच असो आमच्या भाशेन उलयतालो ही तेका सोयरीकच जोडूंक गेलो म्हणून तो खूश जालो मनशाक तयार केलो तेन्ना न्हू आमी केन्नाय न्हू भायल्या गांवांत भोंवूंक वयतालीं हिंदीन आनी तो तांचोच लोक न्हू जेन्ना गोंयचो मनीस कोणी दिसलो न्हू आतां कितें जालें आमकां आमची खूश खंय न्हू कित्याक आमची भास तेज्या वांगडा उलोवंक गावलें न्हू आमी म्हणटाले आमची माती आमची माणसो म्हणटाली मागीर तांकां कळटालें आमी मागीर उलयतालीं खूश जातालीं आतां देवूय खूश जालो कित्याक आपणाची भास उलोवंक गावली न्हू कोणा वांगडा तरी टायम घालपाक जावलो मनशा वांगडा बायबल सांगता तांच्या आदेशाक तो आदम आनी एवे कडेन भासाभास करूंक येतालो उलयतालो देव मनशा कडेन उलयतालो जरी देवान सगळें बरेपण रचून मनशाक संवसारान धाडलेलो देवान कितें सांगलें मनशाक एका झाडाचें फळ खावं नाका एकूच देवान सांगलेलें न्हू त्या हितून न्हू गार्डनान खूब झाडां आसलीं सगळ्या झाडांचें फळ खा सांगलेलें एकाच झाडाचें खावं नाका सांगलेलें पूण मनशान कितें केलें देवाक नाका तेंच केलें न्हू आजुनूय आमी तेंच कोत्ता न्हू देवाक नाका तेंच सत मानता तेंच कोत्ता आमच्या जिवितान न्हू आमी आदम आनी एवेचेरूच घालता पूण आमी दिसपटे जिवितान आमी कितले फारां आदम आनी एवे जाता जायना देवाच्या उतराच्या आड वचना आमी देवान सांगलां हें कोण नाका आमी करिना तेन्ना आमी कोण जाता आदम आनी एव जाता न्हू पयलीं पातोक नासलें पयलीं सारकें मनीस देवा वांगडा जियेतालो देव कितें सांगता तेंच कोत्तालो पूण जेन्ना मनीस हो मनीस कसो येयलो संवसारान मातयेचो न्हू आमी कसली मातयेची न्हू आमी खंय वयतलीं मातयेनूच वयतलीं तरी आमकां व्हडलो घमंड न्हू आमी घमंडान जियेना
हांवें घमंड ना आमकां. आमी कोण एक्चुली आमी कोण माती धूळ. आमी वचपाक आसा मातयेन आनी धुयेन. पूण आमचे कडेन घमंड कितलो ना आमचेशी ना. मातशें कोणी कितें दाखोवंक जाय रे तुका बसीन सुद्दां न्हू पांय बीन. हांव कोण तो दाखोवंक जावो. सॉरी आसा कितलो घमंड. आमी अशी कोण ती धूळ आनी माती. वेल्यूर आहा. देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा. हो स्वास आसा म्हणून आमी जियेता. नाल्यार कुडीचो वेल्यू ना आसा. थँक्यू जिजस. आमी पळय एका केल्लो मातयेचो आनी धुयेचो देवान स्वास घालून. आनी तेणी कितें केलें पृथ्वीचेर तेन्ना पातोक नासलें. पातोक वायट म्हणजे कितें तें नासलें जेन्ना संवसार रचलेलो तेन्ना. जेन्ना मनीस देवाच्या एगेन्स्ट केलो देवाच्या उतराच्या एगेन्स्ट केलो तेन्ना संवसारान पातोक रिगले. कितें रिगलें वायट पातोक सगळें दुयेंस पिडा रिगली. देवान आमकां बरी रचलेली न्हू तंदुरुस्त. गिरेस्तकायेचो आत्मो घालून बरो तंदुरुस्त जिवीत दिवन सगळें वगडायलें कोणी मनशान. एका मनशान सगळें देंवचाराच्या हातीन दिलें. आनी जो मनशाचो आनी देवाचो संबंद आसलो तो तुटलो. जे मनशान डॉमिनेट करूंक जाय आसलें संवसारान रूल करूंक जाय आसलें तें सगळें मनशान वगडायलें. कळ्ळें. मनशाक देवान मनशाक दिल्लें न्हू ह्या संवसाराचेर राज चलोवपाक दोनीपण चलोवपाक मनशाक दिल्लें न्हू. तें कोणी वगडायलें मनशानूच वगडायलें. देवान वगडायलें मनशान न्हू. देवान दिल्लें पूण मनशान वगडायलें. आतां देवाक परतें मनशां वांगडा सोयरीको जोडूंक जाय आसली. अशें मनशां वांगडा परत उलोवंक जाय आसलें. डॉमिनेन्स जो सैतानान चोरून हाडलो राज करपाचो डॉमिनेन्स करपाचो तोच तेका देवाक मनशाक परत दिवंक जाय आसलो. म्हणून देवान कितें केलें खूब प्रवाद्यांक धाडलें न्हू. ओल्ड टेस्टिमेंटान कोणीच मनशाक परत डॉमिनेन्स दिलें शिकयलें जायना जाल्यार कोणाकूच तांकां जिवेशी मारले. प्रवाद्यांक थोड्या जिवेशी मारले थोड्यांक हें धांवडलें कितें खूब केलें न्हू तांकां. कोणाच्यानूच हें डॉमिनेन्स परत दिवपाक जावंक ना. जे पळय राज चलय सांगलेलें मनशाक ते खंयच्याच प्रवाद्याक जावंक ना. म्हणून देवान कितें केलें देवाक जाय आसलें परत सोयरीको जोडूंक जाय आसलें न्हू. तेणी खरेंच आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो. आनी तो कित्याक तेका जायनासलो मातयेचो तयार करून नाल्यार स्वर्गासून परत धाडपाक जायनासलो देवाक. एक स्वर्गासून तेका मनीसान कित्याक येवचो पडलो मनशा भाशेन. कित्याक देवान कितें सांगलेलें ह्या पृथ्वीचेर मनशाक राज चलय म्हणून हे दोनीपण चलय म्हणून मनशाक सांगलेलें न्हू. तेका लागून जेजूक मनीस जावन येवचो पडलो. सारको मनशा भाशेन एके अस्तुरेक जो मनीस येता एके अस्तुरेच्या कुशव्यान तसोच तेका 9 म्हयने धरून तसोच येवचो पडलो न्हू. मनीस तसो संवसारान येता तसो देवाक पदवी नासली आदमा भाशेन तेका मातयेचो करपाक आनी म्हजो पूत म्हणून सांगपाक स्वर्गासून धाडून हो म्हजो पूत म्हणून सांगपाक जायनासलो. पूण देवाचो कायदो आसलो मनशानूच ह्या संवसाराचेर राज चलोवंक जाय न्हू. देव उतराचेर आपणाक केन्नाच आड वचना. म्हणूनच जेजूक एका वस्तुरेसून 9 म्हयने हें करून गर्वेस सावन सारको मनीस कसो संवसारान येवचो पडलो. कळ्ळो. जेजू संवसारान कित्याक येयला आमची सरवण करूं मनशाक सुटका दिवंक. जे एका मनशा उदी पातक रिगलेलें त्या पातकाची सुटका दिवंक जेजू येयल्लो. आनी जेजू येयला मनशाचें आनी देवाचें तें
एका मनशान रिलेशन तोडलेलें तें जोडूंक येयला. मनशाचें आनी देवाचें रिलेशन जोडूंक येयला. तो मदेशी जाला. जे आदेवान उलयतालो देव मनशा कडेन ते आदेवा वरवीं तुटलेलें न्हू. आतां आमी जेजू वरवीं देवाशी उलोवंक शकना. कोणी खंयचीय मनशां हे रिलेशन जोडपाक जेजू संवसारान येयलो. जे आदावान वगडायल्ले पळय तें. रोमन्स 5:19 म्हणटा एका मनशाक लागून पातक रिगलें, एका मनशाक लागून पातकाचे सुटका मेवळी. एक मनीस कोण तो? जेजू वरवीं आमकां सगळ्यांक पातकाचे जे पातक आदावान केल्लें एका मनशान केल्लें ते पातकाचे सुटका आमकां दिवंक जेजू येयलो. समजता? आनी जेजूनच जे कमांडमेंट मनशाक दिल्ले डॉमिनेट कर म्हणून ते जेजून आमकां शिकयलें न्हू. आतां अजुनूय शिकयता न्हू आमकां. पयलीं कोणी शिकयल्लें ओल्ड टेस्टिमेंटान जे डॉमिनेन्स करूंक जाय आसलें संवसाराचेर, जानवराचेर, सगळ्या हेचेर पृथ्वीचेर देवान ते हें दिल्लें आमकां बासावणी दिल्ली ती घडोवन येयल्ली पयलीं. जेजून आमकां ते शिकयलें. तेका लागून बापान जेजूक संवसारान आमकां हे रूल कशें करूंक जाय संवसाराचेर जे आपणें कमांडमेंट दिले ते जेजू वरवीं आमकां शिकयला. जी आमकां पावर एंड ऑथॉरिटी मनशाक दिल्या. अशी मनशाक कोणाचेर डिपेंड रावंक दिला देवान? हां, कोणाचेर डिपेंड रावंक जाय? देवान भिकारी खंय केले आमकां? हां, आमकां अधिकार दिलेलो आसा पूण आमी भिकारी जालेलीं आसा. सांग ना. आमी वयता माग म्हाज्या बसत वायट न्हू मागोंक जाय का पूण आमी सारकी माग म्हणजे डिपेंड रावता तेंचेर. आमकां तसलें देवान आमकां हें लाचारपण दिवंक ना. देवान आमकां दिला कोणाक? देवान म्हणटा आपूण तुमकां पावर आनी ऑथॉरिटी दिल्या हांगा म्हणटा. मनशाक सांगला न्हू तुका आनी म्हाका सांगला न्हू हे पृथ्वीचेर रूल करूं. आनी ते शिकोवंक कोण येयलो आमकां? जेजू येयलो. जेजून मागीर पवित्र आत्म्याक एक हेल्पर जालो. तरी आमचे कडेन जेजू येवन बसून जायना. मागीर हेल्पर जाल्लो कोण? पवित्र आत्म्या वरवीं आमी रूल करूं येता न्हू ह्या संवसाराचेर. जे देवान आमकां दिलेली बासावणी, जे देवान आमकां एक रास दिल्ले आमकां हे हेजेर करपाक, रूल करपाक, ते आमी पवित्र आत्म्या वरवीं करूं शकता न्हू ह्या संवसारान. आतां आमी करिना, आमी पळोवंक ना. जेजून दाखयलें आमकां मनीसान ह्या संवसाराचेर कशें रूल करूंक जाय. जेजून करूंक ना, कुड्यांक दोळे दिवंक ना. हां, ते रूल मनशाक करूंक लायले पूण मनीस कितें जालो? लाचार जाला. कित्याक जाला? होसिया 4:6 सांगता म्हजी पोरसां उतराची समजणी ना म्हणून तेंची नाश जालेलो आसा. म्हणून मनीस लाचारपणान जियेता. कित्याक ते उतर कितें बरयल्लें ते समजणी ना म्हणून. समजता कितें तरी? कित्याक आमी सांडलेलीं आसा ती? कित्याक आमी हांगा थंय धांवता? तेका लागून म्हज्या भाव भयणांनी जाता तितलें आमी उतर शिकोवया. देव एकूच सांगता म्हजी पोरसां कित्याक सांडल्या ती. एकूच सांगता उतराची समजणी ना म्हणून. न्हू देंवचारान ना. आमी म्हणटा देंवचारान नाश केलो म्हजो. देंवचाराक म्हजें अशें जालें. देवान देंवचाराक आमचेर पदवी दिवंक ना. आमकां नाश करपाक देंवचाराक दिवंक ना. पूण आमच्या उतरांनी आमी देंवचाराक नाश करपाक दिलेलो. तो पावरलेस आसा. ताका स्वर्गासून सकयल उडयलेलो आसा. जाणा कोण तो? आज देंवचार कोण तो जाणा? लुसिफर कोण तो जाणा? तो एक स्वर्गार एक म्युजिशियन आसलो व्हडलो. आनी तेणी पयलें देवाक सगळे जाण नमस्कार करता. देवाक सगळे सांगता. सगळे देवाक ते ताका जालें एक कितें डिजायर जाली आपूण देव जावपाचो. देवाक कळ्ळें. देवान ताका खोट मारून सकयल उडयलो. सकयल उडयलो. ताका पावर आसा? हां, पावर ना जाल्यार तुमी खंय? आमी कशी म्हणटा तर देंवचारान 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 सगळ्यो गोट देंवचारान केले म्हणटा न्हू म्हणिना. पूण बायबल आमकां स्पश्ट सांगता देंवचार न्हू. तूं देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून पडला. हां, देंवचार सांगता हांगा प्रभू भेटून पासून
प्रॉवर्ब 18:21 पासून म्हणटा म्हजे जिबेक लागून सगळें जालां म्हणटा न्हू. जिबीत आनी मरण म्हज्या जिबेर आसा. जें कितें हांव उलयतां तेजो परिणाम हांवें मानूनच घेवंक जावो. तें कितें उलयलां देंवचारा हांगा, पूण आमी देंवचार करता न्हू, तेका वयर काडटा, तेका कांय पावरूच ना. सो झिरो पावर. कळटा? देंवचार ना. म्हणजे कॉन्फरन्स क्लासीन एक भयण आसली, ती म्हणटा इतली वर्सां देंवचारान अशें गेलें, देंवचारान तशें गेलें. सारकें? हां, देंवचाराक पदवीच ना. जें कितें जाता तें म्हजे जिबेक लागून जाल्यार देवाच्या उतराची समजणी ना म्हूण म्हज्या जिवितान घडटा. देंवचार न्हू. बायबल पोस्ट सांगता न्हू. इवन जॉब पासून सांगता. आमी सगळीं म्हणटा जॉबाक देंवचारान नाडलो म्हणटा न्हू. हां, म्हणिना. पूण जॉब सांगता, जॉब 3:25 म्हणटा म्हजे भिरांत आनी कापरो हे म्हज्या जिवितान सगळें घडलें. कोणी एंट्री दिली देंवचाराक? जॉबान एंट्री दिली. जॉब देंवचार डायरेक्ट तेच्या हितून एंट्री जावंक ना. तेका लागून तो जॉब आन्सर दिता आपणाची भिरांतीच सगळी जाली. देंवचार आसा? तो सांगता भिरांतीन आनी आमी म्हणटा देंवचारान. देंवचाराक पदवी दिवंक ना. मनशाचेर राज चलोवपाक, मनशाक देंवचाराचेर राज चलोवपाक पदवी दिलेली आसा. सारकें? पूण मनीस चलयता. हां, धनीपण चलयता. मनीस कोणाचें धनीपण चलयता? कोणाचें चलयता? मनशाचेर. आनी जानवरांक भियाता मनीस. देव म्हणटा जानवराचेर डॉमिनेट करतले आमी ना. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. कितें जालें? दोनूच उतराचेर मनीस सांडलेलो आसा. जिबेर पदवी आसा आनी देवाच्या उतराची समजून येना. देंवचार ना. देंवचार आपणाचें काम करता तो, तेका करूं न्ही न्हू. आमकां कित्याक पडला तेजें? तो देवा भाशेन जावंक सोदतालो न्हू. आजुनूय तो देवा भाशेन जावंक सोदता. समजता? आजुनूय तो आपूण देव जावंक सोदता. म्हणून तो आपणाचें राज बांदूंक येयलेलो आसा. पूण तेजे फाल्साचेर फोटींग सगळें राज चोरूंक सोदता तो. कित्याक तो फोटिंगाचो बापूय. आमकां बायबल सांगता न्हू, जॉन 8:44 सांगता. तो फोटिंगाचो बापूय. तेजे कडेन सोत म्हणटाले फोटींग, तेजे कडेन सोत म्हणटाले कांयच ना. तो आपणाची चर्च फोटिंगाचेर बांदूंक येयला फाल्स सांगून. जेन्ना आमी देवाची रिलेशन जोडटली न्हू सारकें, तेन्नाच आमकां वळखोंक कळटलो स्वताची चर्च आनी फाल्साची चर्च. तेका लागून आमकां देव म्हणटा तुमी कंटिन्यू रावा. आमी कंटिन्यू रावल्यारूच कितें जातलें? हां, आमकां कळटलें न्हू. हां, कोण स्वताची चर्च बांदूंक येयला आनी कोण फोटिंगाची चर्च बांदूंक येयला. तो आतां फाटल्या दिसांनी वायरस येयलो तेन्ना कोण देव जावंक सोदतालो? फोटिंगाचेर न्हू. हो वायरस कितलो दीस फॅक्ट न्हू दिसतालो तो थोड्या स्टेपाचो. पूण तो बरो येयलो घेवन न्हू फोटींग आपणाचें. अशें फोटींग तें फोटींग बायबल म्हणटा, जेजू म्हणटा मॅथ्यू 8:17 आपूण सगळी पेस पिडा रोग येवपाचो आसा, येयलेलो आसा, येवन गेलेलो आसा, सगळो कुडसार घेवन मेलेलो आसा. आनी हो म्हणटा दुयेंस येयलें संवसारान. फोटींग काय सोत? फोट न्हू. हांवें सांगूंक ना तो फोटिंगाचेर चर्च बांदूंक येयला म्हणून. आनी लोक भियेलो न्हू. फोटींग सोत कितें आसलें? जेजू ऑलरेडी पेस पिडा रोग आमचो घेवन मेळलेलो आसलो. बायबल बरोवंक ना.
जाल्यार पळोवया मॅथ्यू 8:17 पळय. एंड इफ ही सेट 8:17 सॉरी. That he might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself, took our infirmity and bare our sickness. Took our infirmity. पहिला हांगा सुद्दां तो सिकनेसाची नांवां घेयना, इन्फिनिटी म्हणटा. बेर आवर सिकनेस. सगळें न्हू, ऑल न्हू, काय थोडेच घेवन मेलो? जेजू सोडेच घेवन मेलो? आतां केन्ना बरयलां हें? आयजायान ओल्ड टेस्टिमेंटान बरयल्लेलें तो न्यू टेस्टिमेंटान फिलफील म्हणटा जाता. जेजू वरवीं. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 2024 इयर्स म्हणटा आमी. पूण तेन्ना दुयेंस घेवन मेलोलो आसलो. कितें सोत? आतां दुयेंस येयलां तें काय घेवन मेला तें सोत? आतां खंयची चर्च बांदूंक जाय आमी? स्वताची. घेवन मेलो. अजुनूय लोक म्हणटा येवपाचें आहा दुयेंस. आयकलां? असले दुयेंस येताले, तसले दुयेंस येताले. तुमचो जवाब कितें? तुमचो आन्सर कितें? येवचें ना. पूण जेजू ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेलोलो आसा 2024 वर्सां पयलीं. आनी आतां दुयेंस येताले? सो आमी कोणाचें आयकोंक जाय? येताले ते फाल्स आनी फॅक्ट थोडेच दिसाचे. कोवीड कितलो दीस रावलो? कितलो तेंप? 2-3 वर्सां न्हू? थोडोच तेंप न्हू? व्हायरस थोडे दिसांनो न्हू? फॅक्ट चेंज जाता न्हू? चेंज जालें न्हू? आतां उरलां ताचें नांव? देवस्थानाचें कितें सगळें चेंज जाता, पूण देवाचें कांयच चेंज जायना. तो म्हणटा स्वर्ग आनी पृथ्वी सोंपतली, स्वर्ग आनी पृथ्वी सोंपोन वयतली, पूण म्हजें उतर जें बरयलेलें आसा हें तें केन्नाच सोंपचें ना. सो खंयचे गोट धरून बसोंक जाय? देवान सांगलां तें सदांच उरतलें, सदांच तेंकतलें. हें उतर न्हू? हें देवाचें उतर न्हू? म्हाज्या पयलीं येयल्या ती उलयता तेंच उतर उलोवन बरी जातली न्हू? स्वत मानून जाल्या न्हू? आतां फुडें येतली तीच म्हाजी नातना फोंटुरा तेंच उतर उलोवन बरी जातली. हें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. पूण देवचार जें कितें सांगता दुयेंसां बियें तें सगळीं काबार जातलीं. जाता न्हू? आतां वायरस केलो, नांव आहा तेजें? वायरसाक जिवो कोणी केलो? जेजू म्हणटा मॅथ्यू 8:17 इन्फर्निटी सगळी खुर्साचेर मेरे सिकनेस सगळें खुर्सार मारलेलें. तेका जिवे कोणी केले? उलोवन न्हू? न्यूज पळोवन न्हू? कशें उलो केले जिवे जाले? न्यूजाचेर पळयताले आनी लोक उलयतालो. हें करूंक जायना, तो हें करूंक जायना, तें खावंक जायना, हें खावंक जायना. तेका आमी वयर काडलेलो आनी देवाक जेजू खंय आसलो? आमी कोत्तालीं. आमची घोवाची भयण म्हणटाली आमकां णव फारां काकुतीचो त्योस करा दिसाक. आनी म्हजो अंकल घोवाचो अंकल आसलो, हांव घरा आसलें तेन्ना, मेजतालो करया करया. पूण आमी काकुतीचो त्योस तो करिनासली, काकूत मागनासली. कित्याक आमकां खुर्सार व्हरलेली काकूत दिसता जेजूची, जेजूची हाडांत उरलेलीं, मांस पासून रगत नासलें. आमी हारगां दिवन काकूत म्हणटाले, तुवें सगळ्या संवसाराची काकूत केल्या. आनी लॉकडावनार म्हणटा तो म्हाजो बेस्ट जेजू वांगडा टायम. हांव देवाक म्हणजे ते लॉकडावनार लागून न्हू, पूण
म्हाजे देवाचे रिलेशन्स बेस चडले वाडले म्हणून. जरी ते वायटाक जालें पूण देवान आमच्या परस म्हज्या परस म्हणटा बऱ्याक वावुरलेलें. हांव न्हू देव म्हाका न्हू सदांच कोणाच्या तोंडानसून न्हू फूल टायम देवाचें काम करूंक आपयतालें. पूण हांव म्हणटालें ना. इवन पवित्र आत्म्याक सांगताली राव वेटींग लिस्टार राव रे, हांव मागीर येता, म्हजें काम हांव पयलीं करता. हांव म्हजेर डिपेंड आसली. हांव जर कामाक वचना म्हजें कांयच जावचें ना. पूण देवाचेर न्हू जरी हांव बायबल क्लास दिताली पूण इतली देवाचेर डिपेंड नासली. देवाक हांवें म्हजो सोर्स करूंक नासलो. देव म्हजो सगळो एवरीथींग तें करूंक नासलें. खूब फावटी डिसिजन घेताली पूण फाटीं रोकडीच पडटाली कामाचेर. काम म्हाजें व्हडलें आसलें. काम हांवें देवाच्या पेक्षा न्हू कामाक व्हडली सुवात दिली. हांव म्हणटा लॉकडावन येयलें तें म्हाकाच लागून येयलें. कित्याक म्हाका पातयेवंक कळनासलें देवाचेर. देव म्हजो सगळोच म्हणून म्हाका पातयेवंक जायनासलें. खंयच्यान खंयच्यान हांव पडटाली. डिसिजन घेतलें पासून जाल्यार परत हांव त्याच डिसिजन त्याच हितून पडटाली कामाक. लॉकडावनान काम खंय गेलें? देव खंय गेलो कामाचो? घरा बसचें पडलें न्हू. कित्याक बेस्ट म्हाजो हें सांगता तुमकां आतां जेन्ना लॉकडावनान जेजुंगडा हांव कामासून घरा येयलें. म्हाका कामाचेर फ्रेंडां म्हाजी म्हणटाली आगो सामान व्हरों नाका. हांव सगळें सामान घरा येवपाक नाका. हांव नाका म्हाका व्हरोंक दिना. हांवें म्हटलें ना म्हाका एका वाटेन पळयतात मग सगळें घरा व्हर मागीर पळोवया. ती म्हाका आडयता तरी हांव घेवन गेली. ना हांव जाय जाल्यार परत घेवन येता सामान. पूण हांव सामान घेवन वयता. पूण गेली परत लॉकडावन काबारूच सांगना. 2 दीस म्हूण सांगलेलें न्हू. 2 दीस हांव घरा बरी रावतली. 2 दीस म्हणून गेली. थंयच उरली. देवान पूण कांय आमी लोकां भशेन न्हू आमकां खबर ना न्हू कांय बरोवंक ना. कांयच बरोवंक नासलें घरान. पूण म्हाजें सदांच देवाचें एक्स्ट्राच आसता. सदांच आसता. आजून पासून म्हाजें भरलेलें आसता घरान. कितें कमी नासता केन्नाय जाल्यार. आनी तेन्नाय पळोवन कांय कमी नासलें. जाल्यार हांव अशेंच युट्यूबाचेर टिचींग आयकताली. टिचींग आयकता आयकता ब्रदर जॉन्सनचें चडशें हांव जेसेमनाचें टिचींग आयकताली. ब्रदर जॉन्सन म्हणूंक लागलो टेक द एनॉयंटींग एंड प्रीच प्रीच. म्हाका इतलें हांसोवंक कित्याक आमी रुमान हांव रुमान आसलें. म्हाका इतलें हांसपाक येयलें. ब्रदरीक खबर ना लॉकडावन जालां तें. कोणूच खंय वचोंक जायना हें ब्रदरीक खबर नासता म्हणून. ओ टेक द एनॉयंटींग एंड प्रीच प्रीच म्हणटा आसता आसता जालें. टॉक आयकता आयकता एका भयणीक म्हजें मिस कॉल गेलें. तिणें म्हाका परत फोन केलो. हांवें म्हटलें सॉरी हांव तुका मेळपाक बीन येवंक ना. ताका वचोंक जाय तुजे कडेन वेळार पूण हांव वचोंक ना. तें म्हणलें कांय नजो पूण तुका आपूण कॉन्फरन्स क्लासीक कनेक्ट करता. कॉन्फरन्स हांव मोबायल न्हू सांगता तुमकां व्हडलें हें सांगिना. मोबायल फक्त मॅसेज धाडपाक घेवपाक मोबायल आनी कॉल करपाक. तेज्या भायर हांव आनी कांय मोबायलाचें शिकोवंक नासली. सो ते कॉन्फरन्स क्लास म्हणजे हांव नोको कितें तें. आतां हांव रावतां हेणी कनेक्ट करता हांगल्यान 5 दोनांक फोन केल्लो. हांव रावतां आतां कसलें कितें तें पळोवपाक. तेणी म्हाका कनेक्ट केलें. पळय जाल्यार थोड्यांचो म्हाका आवाज वळखोंक कळटा कित्याक आमची मिनिस्ट्रीची ही कशी तरी जॉयन जाल्या. हेंचो कसो तरी आवाज येता म्हाका सगळ्यांचो. आतां म्हाका कितें तरी मातशें उमेद येता भितर सारको एक आवडो कळटा कितें तरी आसा हें. आनी केन्ना काबार जायसरूय म्हाका स्टार्ट जावपाक हें ना आनी तशें काबारूय जावपाक म्हाका टायम ना. आतां केन्ना काबार जातालें काबार जायना फुडें ताका हें कशें कितें गो सगळ्यांचो आवाज येता ताका विचारलें अमक्याचो अमक्याचो. तें म्हणलें कॉन्फरन्स क्लास गो. म्हणजे कितें गो. तर एका मोबायलाचेर तूं 5 जाणां घेवंक शकता. मर्ज करूंक जाय आनी हें करूंक जाय म्हणून आतां तें माथ्या वयल्यान गेलें कित्याक हांवें सांगलां न्हू म्हाका मोबायल कांय यूज करूंक कळना. हें आनी कितें तें म्हाका कळना. आतां रावलें तशीच रावलें.
पूण देवाक म्हटलें हें तर म्हाका जाल्लें रे, हांवूय म्हाजी बायबल क्लास स्टार्ट करतली आसली. हांव वयतालें न्हू बायबल क्लास, म्हाजी हें आसली क्लासीस, कित्याक हांव घरांनी बायबल क्लास येतालें पयलीं. ते बीन म्हाका जाय तेन्ना, काम स्टार्ट जालें तेन्ना, हांव केन्ना फ्री आसता तेन्ना. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी न्हू विकली, संडेची संडे, फ्रायडेची फ्रायडे, हांव जायना जाल्यार कोणाक तरी धाडप, हें म्हाजें आसलें काम. आनी एक दीस अशें जालें, हांव कोणागेर बायबल क्लास जाल्यार ते चेडवाक तेणी फोन करूंक लायलें. आनी ते म्हाका फोन करून, तुका वाज येता? ना गो, वाज येयना म्हाका. पूण जाणा म्हाका म्हटलें, तुका कळटा गो, आतां म्हाका खबर आहा न्हू, यूथ म्हणजे सगळ्यांक तांकां खबर आसतली न्हू, तुका कळटा गो कॉन्फरन्स क्लास म्हणजे कितें तें? हय, तुका कित्याक जाय गो तें? आनी हांवें म्हटलें, म्हाका गो बायबल क्लास स्टार्ट करूंक जाय आसली, 5 जाणां जाता. हय, आपूण आतांच करता म्हणलें. कोणाचे कॉन्टेक्ट आसता तेणी केलें, कित्याक हांव करूंक ना, कित्याक म्हाका कळना न्हू तें मॉज करपाक आनी हें करपाक, अशें करूंक म्हणजे म्हाका खबर ना. तेणी केलें, 2 जाले, 2, 5ची काय अडेच कितें जाली. आमी क्लास घेतली, बरी घेतली. आतां कितें केलें, आतां म्हटलें सगळ्यांक कोणाक कॉन्टेक्ट आहात ताका विचारलें, ते म्हणलें एकल्याक कर, मागीर मॉज म्हणलें मॉज जावन परत दुसऱ्यांक कर, 5 जाणांक कर म्हणून. मागीर म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास कितलीं स्टुडंट्स आसतालीं तेन्ना, सगळीं घरा न्हू 30 जाणां बीन एक एकली घेतालीं. आनी आवाज करा 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 करून, खूब आवाज न्हू, तरी घेताली आमी. 3 घेतली, 6 पेरान बसून जाताली. घरान मागीर जॉयंट फॅमिली न्हू आमची, म्हाजी जॉयंट फॅमिली, भरपूर मोग वतालो. समजता न्हू, मोग बरो वतालो, म्युजीक हेवटेन, आयलायणा हेवटेन, घडा घडा सगळें चालू जातालें. पूण हांव एकूच म्हणटालें, जेजू म्हाका आयकूंक येता न्हू, तांकां आयकूंक येवंक जायना ह्यो म्युजीक बीन, कोण कॉन्फरन्स कॉलाक आसा ती. फर्स्टूच म्हजें टिचींग अजून म्हाका उड आसा, पवित्र आत्म्यान स्टार्ट केलें साम्स 91चेर. कित्याक साम्स 91चेर? सगळीं जाणां ल्हानपणासून साम्स 91 जाणा न्हू, प्रोटेक्शन पे सगळीं जाणा, सगळीं बाय हार्ट नको. पूण लॉकडावनाच्या टायमार भियाली कित्याक? देव म्हणटा 10,000 जाण सायडीक पडटले, 1000 जाण सायडीक पडटले, पूण तुका कांयच जावंक दिवचें ना. साम्स 91 म्हणटा न्हू, आनी साम्स 91 आमी बाहेर केला म्हणटाले, त्या उतराक आमी कित्याक घट धरून रावूंक ना? कित्याक भियाली? मासा घालपाक लागली. साम्स 91 सांगिना? तेच सांगिना? तुका आपूण एका कोंबडे सारको पाका पोंदा लिपोवन धरतलो, तोच देव सांगिना आमकां? साम्स 91 न्हू तें, वस्त्री काय कितें? तो आमकां सारको आपल्या पाखठापणां धांपतलो म्हणून. आमी तेजी पिलां न्हू, जशी तर ती कोंबडी म्हणजे अशी कोंबडी एक आपल्या भुरग्यांक राखता, तो देव आमचो सर्गीचो कितलो आमकां राखतलो, हें आमकां इफेक्ट जातलें, आमी मरतलीं भितर, खंय गेले जाल्यार आमकां लागतलें. तेजेरूच स्टार्ट केलें, तेजेरूच कितलो लोक भायर सरलो. सगळीं जाणां म्हाका थँक्यू थँक्यू, म्हाका न्हू पवित्र आत्म्याक म्हणा, हांव कांयच न्हू, म्हाका कांयच कळना हें बायबलांतलें. आजून पासून हांव सांगता, म्हाका बायबलांतलें कांय कळना, पूण हांव जाणा म्हाज्या भितरसून पवित्र आत्मा उलयता म्हणून. एके सुवातेर हांव प्रीच करतालें, हांव न्हू पवित्र आत्मा प्रीच करतालीं. एक भाव बरो आन्सर दिवंक लागलो, मदींच आन्सर दिनालो. हांवें म्हणलें, भावा कितें जालें? म्हाका लॉज येयली, म्हाका एक गिल्ट येयली. कित्याक? तूं परगट्टा म्हणून. हे जर तूं पळोवशी, हांव परगट्टा म्हणून पळोवशी जाल्यार तूं गिल्ट आनी भिरांत घेवन लॉस घेवन थंयच रावतलो. आदामान कितें केलें पळय तेंच तुज्या जिवितांत देवा कडसिल्लो पयस पावतलोय तूं. म्हाका पळोवशी जाल्यार हांव आतां पासून सांगता तुमकां, म्हाका पळोवं नाका, म्हाज्या भितर आसलेलो पवित्र आत्मा तुमचेशी उलयता म्हणून पळयात. हें म्हाजें काम न्हू, हें पवित्र आत्म्याचें काम. तो शिकोवणदार आनी तो म्हाजे भितर शिकोवन दिता. पवित्र आत्म्याक एक कूड जाय आनी तेणी ही कूड हांवें दिल्या ताका म्हणून तो म्हाज्या कुडीन म्हाज्या तोंडानसून उलयता. हें त्या भावाक सांगलें, तूं जर लॉज आनी गिल्ट धरून रावशी, हांव म्हणून हांव प्रीच करिना.
पवित्र आत्मा प्रीच करता नाल्यार तूं आदावान कितें केलें ताका गिल्ड दिवंक ना पातक केलें म्हणून भिरांत लज दिसोंक ना म्हणून पयस वचोंक ना तो देवा सोयशिल्लो खंय गेलो पयस पावलो तसोच तूं पयस पावोंक जायना तूं एकूच चित म्हाज्या तोंडासून कोण उलयता पवित्र आत्मा उलयता बरयलेलें आसा न्हू जेन्ना तूं उबो रावतलो लूक 12:12 तुज्या तोंडासून कोण उलयतलो पवित्र आत्मा तुका चिंतूंक पासून जायना तो पवित्र आत्मा तुका शिकयतलो जेन्ना तूं उबें रावता जेजूच्या नांवान शिकोव हांव आतां पासून सांगता तुमकां म्हाज्या तोंडासून पवित्र आत्मा उलयता तेका पळयात म्हाका पळोव नाका समजता हें सगळें पवित्र आत्म्याचें काम आमचें कितेंच काम न्हू कितलीं जाणां लॉकडावनाचेर साम्स 91 कितले जाणांचे सुटका जाले कितले जाण कामाक वचपाक लागले एक कशें आसलें मागीर हांवें सांजची 7:30 ते 9 पर्यंत UK म्हजे फ्रेंड आसले तेणी कनेक्ट करून तेंची खूब जाणां आसतालीं ती कनेक्ट करताली पयलीं वॉट्सॅपाचेर 3 जाणां बीन घेतालीं मागीर 2-3 क्लासी घेतालीं मागीर हांवें ताका सांगलें पळय आमचे कॉन्फरन्स क्लास आसा तो तुमचे तरी कितें तरी आसतलें विचार कोणाकूय विचार आमचे 5 जाणां पळय घेता तशें सगळ्याक सिस्टम आसूंकूच जाय ती मागीर थोड्या म्हयन्यांनी तेणी विचारलें कोणाक मागीर तेणी कितले पावंड्स घालून मागीर ती 2-3 एकठांय करतालीं गोंयची कॉलां तेंचीच कॉलां हांव एकलीच गोंयची आसली म्हाज्या फोनार आसताले गोंयची पूण तेंची एकलो भाव आसलो फेब्रुवारीन गेल्लो तो लोन काडून आनी मार्चान कितें जालें लॉकडावन थंयसर आतां कितले लोन काडून गेल्लो तेजे सगळे टेंशनान तो डिप्रेशनान वचपाचो आसलो हे भयणीन ताका सांगलें तूं कितें कर बेश्टोच मोबायलाचेर आयक हांव तुका कनेक्ट करता तूं आयकाचें काम कर आयकपाचें जसो तो आयकोता एका विकता भितर तेंचे सर काम आसलें पूण कामाक लोक वचनासलो भिरांतीन तेणी भिरांत आनी ताका 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा आमकां देवान आपदबाण्याचो आत्मो दिला देवान आमकां बिसूड करपाचो बेकुटाचो आत्मो दिवंक ना तें उतर ताका घेवन आनी साम्स 91 10,000 जाण पळय तितून तो कामाक वचपाक लागलो खूब जाण तशें ते सांगताले आमी म्हणटाली बसीन सुद्दां किद्याकूच हात लायनासली अशी उबी रावन अशी बॅगां घेवन येताली बॅगां 3-4 वरां भायरूच धुताली आनी ना असो नाका हेजे पास करताली लोक भायरूच नाताली आनी भितर येताली हेच न्हू थोडी चलोन थोयताली कितली वाट कित्याक बसींनी बीन कोणी तेकात बीन म्हणून मार्केटान म्हाजीच मावशी म्हाका सांगताली आमी जेन्ना बॉम्बे आसली कोणाचो बोल तर हेवटेन ते हितूनसून हेवटेन पडत जाल्यार आमी दिनासली इवन आमी तेका पाऱ्याक तेका नासली अशी चलोन म्हणजे जायते सांगताली इतली भिरांत म्हणटा ती म्हाका सदांच म्हाका खबर ना ती कित्याक म्हाका म्हणटाली सुजा थँक्यू एंडिंगाक हांवें तिका विचारलें एक दीस कित्याक गे थँक्यू म्हाका म्हणटाची पळयत आत्म्याक म्हूण ना तुवें पळयत आत्म्याच्या तोंडासून आमच्याशी उलयलें न्हू भिरांत सगळी गेली आनी म्हाजो तेन्ना बेस्ट टायम म्हणटा तो बेस्ट टायम म्हाका म्हाजे कजन बी तुका एकलेंच आहा तूं वाज येना तुका म्हाका वाज येवपाक टायमूच नासलो तूं म्हणटालें कितें करतालें तूं सकाळचें टिचींग आयकताली नोट्स बरयताली सकाळचो आदेस रांदप बिना फास्ट सारकें दनपार जाली म्हणटकूच स्टार्ट न्हू क्लास पयलीं घरान आसलो आमचो फॅमिली प्रे मागीर स्टार्ट म्हाजें स्टार्ट ते 9-10 रातच्या कामार जातालें बेस्ट टायम न्हू आनी त्या टायमाचेर म्हाका देवान ट्रेनींग केलें आनी देवान म्हाका शिकयलें आपूण हाचेर पातयो आपणाचेर पातयो जी हांव तेजेर मातूय पातये नासलें हांव म्हाजेरूच पातयेताली ती म्हाका देवाचेर पातयोवपाक लॉकडावनाचेर शिकयलें तेन्नाच देवाक सांगलें हांव खरें म्हटल्यार न्हू लॉकडावनार हांव रडटाली एकदां फोन येयले न्हू कोण मेलो म्हटलें न्हू म्हाका खूब दूख जातालें आनी दिसतालें म्हाका हें लॉकडावन काबार जायना लोक मरतलो म्हणून
2-3 उतरां न्हू बायबलान म्हाका मेवळी अशी टाच जाताली सारकी अशी लागताली उतरां. जॉन 14:6 हे उतर म्हाका खूब लागतालें. जेजू म्हणटा हांव वाट आनी सोत, म्हाज्या विणे कोणूच बापाची वचोंक जायना, स्वर्गार वचोंक जायना. आनी लोक मरतालो तो सगळे जेजूक वखताले अशें दिसतालें ना न्हू. थोडो लोक वखनासले न्हू. तेन्ना जेजू नाका नाचांक दिवनाका हो संवसार. कोणूच वखना तुका सारको आजून. कोणूच जेजू म्हणून कोण तो खबर ना. आनी एक 2 Corinthians 4:4 खरेंच म्हणटा हे जेजू बापाचे रुपणे. जेजू कोण? जो स्वर्ग आनी रोसलाराचे रुपणे. हे सोत हो ही बरी खबर ऑन बावरत्याक पावोंक ना जावच्याक हे संवसाराच्या ह्या युगाच्या देवान त्यांची मनां कुड्डी केलेली आसा. हो कोण आतां हो जेजू कोण? जो स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेलो, जो तुका आनी म्हाका रोसलेल्याचो तेचे रुपणे. हेची वळख आतां सगळ्या संवसाराक मेळोंक जाय न्हू. आनी आजून संवसाराक मेळोंक ना. आनी लॉकडावन तर काबार जायत ना. लोक मरता तो मरता. रडटाली जेजू नाका हो संवसार काबार जावंक. 2 वर्सां दी परगट करतली तुजें नांव. जेजू भास दिताली ना आनीक कामाक वयची ना, फूल टायम तुजें काम करतली. जे सुवातेर तूं धाडटा पळय ते सुवातेर हांव तुजे उतर परगडटली. खूब दूख जातालें सारकें लॉकडावनाचेर. पूण जेजून खरेंच आयकलें. जो टायम येयलो न्हू फूल टायम तेन्ना म्हजें काम स्टार्ट जालें. आतां कितें टेस्ट न्हू म्हाका. जे कितें उलयलां तें घडोवन हाडटा जाल्यार खूब त्रास जाले म्हाका. पूण जेजूक सांगलें ना हांव फूल टायम काम करतलीच तुजें उतर परगडटलीच. आतां फूल टायम जेजूचें लॉकडावन जावन मागीर जेजून पातयेवंक शिकयलें म्हाका. चोरी कितें दिसनासलें पूण हांव जाणा जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता म्हणून. आनी पावता. आजून पासून जेजून म्हाका सोडूंक ना. एक्चुली हे जेजूचें उतर परगडपाचें काम कितें? एक काम आमचें ओडविकाय न्हू म्हणटा. आमी पळोवया 1 Corinthians 9:16 पळोवया. For though I preach the gospel, I have nothing to glorify of, for necessity is laid upon me, you who is ought unto me, if I preach not the gospel. हे देवाचे उतर परगट करपाचें म्हाजी एक ओडविकाय न्हू. आमची ओडविकाय न्हू ही. कळटा? हे देवाचें उतर परगटपाक आमची ओडविकाय न्हू. देवान एक आमचेर शिक्को मारलेलो आसा. कितें? देवाचें उतर परगटपाचो एक शिक्को मारलेलो आसा. आनी ते जर हांव देवाचें उतर परगटीना जाल्यार म्हजेर कोटा. हांव हे देवाचें उतर तर परगटीना जाल्यार म्हजें एका वाटेन श्राप, एका वाटेन श्राप. हे म्हजें काम. हे देवाचें उतर परगटपाचें कितें एक काम न्हू. आमचें कितें हें काम. ओडविकाय म्हणटा तो हांव देवाचें उतर परगटता म्हणून ओडविकाय आमी देवाक कितें करता हें म्हजें काम. जे जर हांव देवाचें उतर परगटीना जाल्यार काम करिना जाल्यार म्हजेर कोटा. एके वाटेन आमचें श्राप येता म्हणटा. समजता? हें काम आमचें. तुजें आनी म्हाजें हें देवाचें उतर परगटपाचें एक काम.
जशी आमी कामाक वयता न्हू, कामाक वचना, तशेंच हे देवाचें उतर परगडपाचें एक काम दिलेलें आसा आमकां देवान. एक शिक्को मारलेलो आसा आमचेर, हें काम परगडपाचें जण एकल्याच्या मनशा कुणाचेर. थोडी म्हणटली हांव कशें परगटूं न्हू. आमी खूब भाशेनी देवाचें उतर परगटूं शकता. हागात प्रवचन करूं शकना, एक करूंकूच जाय अशें बायकाचेर तशें ना. आमी बारीक बारीक हितून आमची गोवायकी दिवन आमचें कितें बरें हांगा कितें शिकता तें आमी घरा वचोन शिकोवन देवाचें काम न्हू तें. हे वायट बूक आमी वता ते दिवन तांकां शिकोवन वाचून तेंच्या जिवितान हे देवाचें उतरूच भितर सगळें. आख्खो बायबलांतलें कोटेशन आहा हितून. हे आमी परगटूं शकता देवाचें उतर. तरी म्हणटा आमी कशें शिकों येता. एक 5चे भुरगे पयले दुसरेच्या भुरग्यांक ट्युशन दिवंक शकना, शिकों येता न्हू. तशेंच आमी जें कितें शिकता तें दुसऱ्याक वचून शिकोवंक शकना. ब्रदर जॉन्सनान एक शर्माव शिकतालो म्हणटा पूण आनी सगळ्यांक शिकयतालो. कोण वाटेक मेळटा तांकां, कोणाली थोडी म्हणटा आपणाक लिपोवन रावतालीं बसून पळोवन, थोडी पळयतालीं पूण आपूण म्हणटा तेच वाटेन वचना तांकां शिकयतालो म्हणून. आमी खूब भाशेनी आमचे कडेन जायना जाल्यार आमी कोण शिकयता देवाचें उतर तांकां व्हरोन बसून तांकां दुसऱ्याक शिकोवं येता, बरेंपण दिवंक शकता. खूब भाशेनी आमी देवाचें उतर परगटूं शकता. पूण आमकां एक एक्सक्यूजूय आसता न्हू. आमकां जेन्ना कितें करूंक नाका न्हू तेन्ना आमी घरान सुद्दां न्हू एक्सक्यूज सोदता न्हू. सोदिना थंय देवाच्या कामाकूय आमी एक्सक्यूजूच सोदता. थोडी म्हणटली हांव शिकोवंक ना न्हू, म्हाका वाचूंक येयना न्हू, डायरेक्ट सांगतली म्हाका वाचूंक येयना न्हू. आमचे कडेन जायत्यो वस्तू आमचे कडेन जायना पूण गरजेच्यो वस्तू पूण आमी दुसऱ्याक वचून घेयना करून ना. कोण घेयना गा. म्हाजे ड्रेस पासून म्हाका शिवोवंक कळना ड्रेस, आमी दुसऱ्या कडसून शिवोवन घेता न्हू. आतां आमी रेडीमेड हाडटा पूण पयलीं आमी कितें करतालीं टेलरा कडसून घेतालीं कित्याक तें गरजेचें म्हणून न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर दुसऱ्या कडसून शिकोवं येता न्हू. एक लायन स्क्रिप्चर बायबलाची चड एक पुरो न्हू आमकां शिकोवंक. हांव म्हणटालो आपूण ह्या आख्खें प्रेयर बाय हार्ट करपाचें अशें न्हू म्हणटा पूण एक भितरलें शिकपाचें, मेडिटेट करपाचें. अशी देवाचें उतर जोशुआ वालेट काल भयण शिकयताली न्हू. जोशुआ वालेट काल कोण आसली ती जाणा न्हू. जोशुआ वालेट कितें म्हणटा हें सुबुतीचें पुस्तक वोटाचेर आसुनी म्हणटा न्हू. आनी तें आमी वेवसायांत घालूंक जाय आनी मेडिटेट करूंक जाय दीस आनी रात. तेन्नाच आमची कामां सक्सेसफूल जातलीं. हें देवाचें उतर बडा 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 कर म्हणटा. हें आतां आमी वाचता कन्सर्निंग एलवारी अल्फियो ते बायहार्ट कर म्हणून सांगला म्हणून बरा 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 पोपट प्रेयर कशें केलें म्हणून आमच्या जिवितांत सक्सेस जातली आमी. बायबल आमकां तशें सांगता. हात द बडी कप्स येता सिकनेस नो पावर आमकां कितें तरी कळटा इतलें फास्ट उलयलें. आमकां कितें सांगता देवाचें उतर. सुबुतीचें पुस्तक दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ. हे देवाचें उतर तुज्या ओंठांतसून एक तर उतर आमच्या एकूच उलयन आमच्या उरतलें ओंठाचें फास्ट सगळें बायहार्ट केल्यार जावं कितलें कोटेशन हे आख्खे प्रेयराक कितले तरी हे आसतले प्रॉमिसीस ऑफ गॉड एक तरी उडा सुद्दां फास्ट केल्यार तें सांगता आमकां जोशुआ वालेट जोशुआ तशें सांगता आमकां ना न्हू. तो आमकां सांगता हे देवाचें उतर एक पासून लायट एक पासून तुजें उतर ओंठाचेर दवर. एक स्क्रिप्चर तुज्या ओंठाचेर दवर. आमची कामां शांती पावोंक ना, यश मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना. आमी हे देवाचें उतर ओंठाचेर दवरूंक ना आनी दीस आनी रात तेचेर मेडिटेट करूंक ना. आमी संवसाराची उतरां सगळीं मेडिटेट करता दीस आनी रात. करिना कोणी जर सकाळी फुडें आतां घोवान कामाक वयताना कितें म्हटलें
आमी कितें करतली तेणी कितेंकूच म्हटलें तें एकूच म्हणून गेला पूण आख्खो दीस आमी मेडिटेट करतली रांदताला हा दवयताला कितें कात्ताला गाडी चलयताला कितें मेडिटेट करतली गोवान कितें म्हटलां तें दा पूण आमी देवाचें उतर तो हें मेडिटेट करता देव तेंच म्हणटा आमकां देव आमकां सांगिना काम सोडून तुमी म्हाजें उतरूच उलया म्हणून तुमी रांदताला गाडी चलयताला बसीन बसताला देवाचें उतर उलया आनी तेजें मेडिटेट करा म्हणटा तो दिसांनी रात तुमच्या कामांत सुद्दां पूण आमी नाका जाल्ले संवसाराचीं उतरां घेवन आमी संवसाराचीं उतरां घेवन आमी जायती मेडिटेट करता पूण देवाचें उतर घेवन मेडिटेट करता आमी कसल्या हितून सक्सेसफूल जातली संवसाराच्या हितून न्हू जावची ना आमी संवसाराची उतरां घेवन उलयल्यार संवसाराची उतरां आमच्या जिवितान सक्सेस जावची ना जे कितें उलयता तें तेका लागून आमी जे हे देवाचें उतर बाय हार्ट पासून करता एक एक लायन आमी बाय हार्ट करूंक जायी नाजाल्यार आमी कितें करतली जाणा म्हाका दुखता हांव जाणासा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताला दुखीक म्हाजे कांय अधिकार ना म्हणटली पूण एक्शन कितें आसतली आमची आनी कितें दाखयतली आमी जेजूचे कुडीक दूख आसली ना म्हणटा कितें हांव जेजूची कूड आनी दाखयता कितें मागीर जेजूचे कुडीक दूख आसली हांव रिपोर्ट उलयता आनी म्हणटा कितें तोंडान रिपोर्टूय उलयताली म्हणटाय तें पूण जेजूचे कुडीक दुयेंस आसलें मेडिटेट करूंक जाय आमी उलयता एक लायन आनी म्हणटा मेडिटेट करता एक लायन डॉक्टर रिपोर्टीक आगा उलयता आनी आगा चिंतता आनी उलयता कितें हांव जाणाचें जेजू क्रिस्ताची कोण जायलो आमचेशी देव म्हणटा व्हिडियो आनी ऑडियो एक जाग जायो दोनी आमची चिंतना आनी उतरां एक जाग जाय तेन्नाच आमच्या जिवितान हो जोशुआ म्हणटा सक्सेसफूल आनी पॉस्परस जातले आमी कामार आमच्या यश मेळटलें जें कितें उलयता तें आमच्या जिवितान दिश्टी पडटलें तेन्ना आमचें ही चिंतना आनी उतरां एक जातलीं तेन्ना समजता सगळीं आमी संवसारांत जेजून कितें केलें तें करतली न्हू आमी ना आनी करूंकूच जाय न्हू आमी तेकाच लागून आमकां देवान वेंचून काडला न्हू कित्याक आमकां वेंचून काडला देवान कित्याक वेंचून काडला देवान आमकां कितें वेंचून काडला तें आमी पळोवया एफिजियन्स 2:10 एफिजियन्स 2:10 पळोवया For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good work, which God has before obtained that we should walk in them. देवान आमकां कितें बरें काम देवाचें क्रिएटेड म्हणजे तेणी रोचला आमकां तेजें बरेंपण उलोवंक आमी Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आदी देवाची रोचला आमच्या आदींच फुडें तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोल्ल्यो करूंक आमी जेजू खातीर देवाक आमच्या रोचल्या जियोचे खातीर देवान आमकां रोचल्या कितें करूंक उलटा
आमी देवाची रोशला म्हणटकू आपल्या आदींच फुडें तयार केल्ले बरे कोळड्यो करूंक कोळड्यो आनी जिवोचे खातीर देवान आमकां रोचला बऱ्यो कोळड्यो करूं काल काल पयर दिसता आमचें प्रवचन चालू आसलें एकलो भाव म्हणटा आमी स्वर्गार कित्याक वयतलीं बऱ्यो कोळड्यो करून स्वर्गार आमी कित्याक वयतलीं बऱ्यो कोळड्यो करून आमी स्वर्गार पावतलीं न्हू आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो करून हय आमी पळय आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो देवा मुखार देव आमकां कितें म्हणटा आमचे प्रमाणीकपणाक आयजाया 64 आयजाया 64:5 इंग्लिशीन 6 दिसता 64 ब्रदर आयजाया 64:5 कोंकणी जाल्यार इंग्लिशीन 6 दिसता आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो कितें तें पळोवया आमी देवा मुखार आमी म्हणटा न्हू बऱ्यो कोळड्या वरवीं आमी स्वर्गार वयतलीं मेळ्ळी बोश्टयलेलीं मनशां आमी सवेज जाल्लीं आमच्यो प्रमाणीक कोळड्यो बांदचिऱ्या सारक्यो कितें आमच्यो प्रमाणीक कोळड्यो बांदचिऱ्या सारक्यो सगळीं आमी पानां वरी सुकून पडल्या आनी आमच्या खोट्या कर्तुबाक लागून वाऱ्यार आमी उबोवन वेता कितें म्हणटा आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो आमी म्हणटा न्हू बऱ्यो प्रमाणीक कोळड्यांक लागून आमी स्वर्गार पावतलीं आनी देव कितें म्हणटा आमच्यो प्रमाणीक कोळड्यो वर्साच्यो Though meeteth him that rejoice and walk righteousness, those that remember this in their way, behold, do hard what? For we have seen in those 6, no? But we are all as unclean things, and all our righteousness as a filthy rags. And we all do fail as a lift, and our iniquities like the wind we are taken us away, have taken us away. कितें म्हणटा आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो प्रमाणी फल्टी रेग्स एक भाजचिऱ्याक कितलो वॅल्यूड आसा साडले जाल्यार सोदता आमी भाजचिऱ्याक बरें आमी काबाटान दवरता म्हणजे वॅल्यूड ना न्हू वस्तीक देव आमकां कितें म्हणटा आमचें प्रमाणीकपण वॅल्यूड ना आमी कशी चड स्वर्गार पावतलीं खोशेल न्हू जर आमच्यो बऱ्यो कोळड्यो जो प्रमाणीकपण आमचें देवा मुखार एक भाजचिरे कांयच वॅल्यू ना जाल्यार आमी स्वर्गार कशी पावतलीं तर बाय बिलिव्हिंग न्हू स्वत मानूच आमी स्वर्गार जें कितें बरयलां तेजें स्वत मानूच आमी स्वर्गार पावतलीं न्हू लोक कित्याक नरकार पावता पातका उदेशी
नरकार कित्याक लोक वयता पातका उद्देशी पातका उद्देशी पातका उद्देशाला जेजू बेश्टोच खुर्सार मेला जेजू म्हणूंक ना आपूण तुमची पातका घेवन खुर्सार मेला चल आमी पातकाक लागून आमी नरकार वयतली आमी सोत मानिला जे कितें बायबलांत बरयला म्हणूनच आमी नरकार वयता अनबिलीव आमकां ऑलरेडी जेजून म्हणटा तुमची नांवां आपली स्वर्गांत बरयलेली आसा लूक 10:21 कितें करूंक जाय आमी स्वर्गार पावूंक जाय जाल्यार आमचे बऱ्यो कळण्यो आमकां व्हरतल्यो काय आमी सोत मारता म्हणून आमी बायबलांत कितें बरयलां म्हणून आमी स्वर्गार पावतलीं नायन्टीन पळया 19 20 जाल्यार स्टडी Notwithstanding, in this rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. आमची नांवां खंय बरयल्लीं आसा स्वर्गार म्हणून आमी स्वर्गार पावली ना कित्याक आमी बरयल्लें आहा म्हणून सोत मारता म्हणून आमी स्वर्गार पावली न्हू हा हाका बरयलां न्हू आमची नांवां स्वर्गार बरयलां म्हणून आमकां सोत मारल्यारूच आमी स्वर्गार पावतली बरयलां म्हणून ना हॅलो बरयलां न्हू आमी स्वर्गार पावली म्हणून आमची नांवां पावली म्हणून आमी पावली न्हू स्वर्गार हा आमी सोत मारूंक जाय न्हू सोत मारता म्हणून आमी स्वर्गार पावतली न्हू दुबाव धरल्यार स्वर्गार पावतली हा देवान ऑलरेडी बरोवन दवरलेलें आमी ऑलरेडी स्वर्गार आसा म्हणून समजोंक ना हा देव म्हणटा कितें आमकां तुमी इतली संतोश बरी जावं नाका देव तुमकां खालती जाता म्हणून तुमचें आयकता म्हणून देवतार पळयता म्हणून तुमी संतोश बरी जायात कित्याक तुमचें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा आमी सोत मारपाची गरज न्हू बरयलां तेन्नाच आमी स्वर्गार पावतली आमच्यो बऱ्यो कळण्यो न्हू प्रामाणीकपण न्हू पूण आमी जे कितें बरयलां बायबलाचेर तें सोत मारतली तेन्नाच आमी स्वर्गाराचेर पावतली हॅलो प्रेज द लॉर्ड समजता केन्ना आमी स्वर्गार पावतली जे देवान बरयलां बायबलान जे कितें आमी बरयलां तेजें सोत मारतली तेन्नाच आमी स्वर्गा राज्यार पावतली आमच्यो बऱ्यो कळण्यो न्हू आमी कितें कोत्ता म्हणून न्हू आमी देवाचे उतर परगडटा म्हणून न्हू देवसार काडटा म्हणून न्हू हा सोत मारतली तेन्नाच जे कितें बरयलां बायबलाचेर तेन्नाच आमी स्वर्गा राज्यार पावतली नरकार कित्याक लोक पावता सोत मारिना बायबलांत कितें बरयलां तेका लागून अनबिलीव आनी जॉन 14:2 म्हणटा देव जेजू म्हणटा आपूण तुमकां सुवात तयार करून गेला स्वर्गार कोणाक सुवात तयार करूंक गेला बऱ्यो कळण्यो करता तांकां जो कोण सोत मारता पळय तांकां म्हणटा आपूण सुवात तयार करूंक गेला स्वर्गा राज्यार तर आमी स्वर्गार आसतली न्हू आमी स्वर्गार वयतली न्हू वळ्यान म्हणूंक जाय न्हू आमी देवचाराक आयकूंक येवं नाका आमी सगळीं स्वर्गार वयतली न्हू कित्याक आमी सोत मारता जे कितें बरयलां बायबलांत तेका लागून आमी स्वर्गा राज्यात जेजू बरी आसतली आमच्या बापाशी आसतली
बायबलेक आमकां फक्त सोत मारपाचें गरज. जें कितें बरयलां तेजेर आमी सोत मारून जेवपाची गरज. बायबल आमचें कितें सोत. आमचें जिवीत. बायबल म्हणजे कितें आमचें जिवीत. हितून हें बरलेलें आसा आमचें जिवीत, आमचो फुडार. म्हणून 4:22 कितें म्हणटा? प्रोवर्ब 4:22 जेका देवाचें उतर मेवळा तेका जिवीत मेवळा. म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे कितें? हे बायबल म्हणजे कितें? खंय आहा आमचे कडेन? आमी जिवीत खंय आहा? जिवीत घेवन भोंवता आमी? जिवीत आहा आमचेशी वांगडा आमच्या? 22 4:20 म्हणजे बाय चायल्ड. 22 म्हणटा जेका देवाचें उतर मेवळा तेका जिवीत मेवळा, तेचे वचून सगळ्यांक मनशाक भलायकी मेवल्या. बायबल म्हणजे कितें? जेजू म्हणजे आमचें जिवीत. जेका बायबल म्हणजे देवाचें उतर, आनी जेका देवाचें उतर मेवळा तेका जिवीत मेवळा म्हणटा. म्हणटा न्हू बायबल? पळया न्हू चॅक करून. एक्चुली आमचे कडेन आमी स्कुलान वयता तेन्ना आमी कशीं वयता? स्कुलान वयताना आमी कशीं वयता? बेश्टीत वयता? बूक पेन टेक्स्ट बूक सगळें ते गरजेचें घेवन वयता न्हू. आनी हें देवाचें उतर म्हणजे कितें? एक जिवीत. आमचे कडेन जिवीत आसा हें घेवन येयले आमी कोण? दाखया. जिवीत घेवन भोंवता आमी? आमी यूथ रिट्रीटाक गेल्ली. यूथ रिट्रीटाक एक तेका ब्रादर आसलो. तो पयलीं खंय बायबल घेवन भोंवतालो. आनी तेका न्हू नांवूच घातलेलें वर्किंग बायबल. कित्याक तो बायबलूच उलयतालो सगळो. आनी तो म्हणटालो इफ यू कॅरी बायबल नाव बायबल वील कॅरी यू. तुमी तो देवाचें उतर घेवन भोंवच्यान हें देवाचें उतर तुमकां एक दीस सांबाळटलें. आं थँक्यू जिजस. तेच म्हणटालो आमी बायबल म्हणजे कितें? आमचें जिवीत. आमी जिवीत घेवल्यार आमकां जिवीत मेळचें ना? आं जिवीत घेवन भोंवल्यार? एक्चुली आमचे कडेन देवाचें उतर आसूंकूच जाय. ताका बायहाट केल्लें तरी आसूंकूच जाय काळजार. केन्ना देंवचार येता प्रॉब्लम घेवन ताका आमकां कळटा. चोर केला तो कळटा आमकां. तसोच देंवचार आमच्या जिवितान केला येता तें कळटा. आनी तेच्या कडेन झगडटलीं कशीं आमी? आत्यारां घेवन संवसारी चोरां कडेन आमी कोयते दाडे घेवन झगडो येता. पूण ह्या स्पिरिच्युअल चोर आमचो हो देंवचार हो दुस्मान तेच्या कडेन आमी कशीं झगडटलीं आत्यार घेवन? देवाचें उतर काळजार आसल्यारूच न्हू आमी शिकल्यारूच न्हू जेजू कसो झगडलो? देवाचें उतर तेजे कडेन काळजार आसलें म्हणून तो धांवलो बायबल पळोवपाक? गुगलार वचून पळोवपाक गेलो? हा तेजे काळजार बोललें न्हू. आमच्या काळजार आसा देवाचें उतर? आमकां तेन्ना चोर येतालो तेन्ना आमी कितें उलयतलीं? आतांच आमी विचारला तुमी स्वर्गार वयतलीं काय म्हणून? हा तुमी स्वर्गार पावलीं? कित्याक लागून? बरयलेलें आसा म्हणून सात मानता न्हू. तें बीन आमकां शिकचें पडटा. बरयलेलें आतां उगडास येवंक जाय आमकां. आमी स्वर्गार वयतलीं कित्याक जेजू आमकां रूम तयार करूंक गेला न्हू.
वयतलीच आमी पूण आमच्या बऱ्या कळड्याक लागून न्हू आं स्वर्गार आमी वयतली बऱ्या कळड्याक लागून न्हू पूण आमी सोत मानूंक जाय कित्याक लागून बऱ्या कळड्याक न्हू म्हणून जाल्यार आमी पळोवया Ephesians 2:8-9 पळोवया आमी Ephesians 2:8 कारण देवाच्या दोळ्याला एक भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेवल्या आमकां सोडवण कशी मेवल्या आमकां सोडवण कशी मेवल्या भावार्था उद्देशी सोडवण कशी मेवल्या आमकां आमकां सोडवण मेवल्या भावार्थाक लागूनच न्हू ग्रेसीकूच लागून न्हू भावार्थ कृपेक लागून कृपे उद्देशी आमी तेजेर कृपे आणि भावार्था उद्देशी आमकां दोनूय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव नॉट फेथ एलोन नॉट ग्रेस एलोन वी सेव बाय ग्रेस थ्रू फेथ आमी आमची सोडवण जाल्या फक्त देवाचे दयालाक लागून आनी आमच्या भावार्था उद्देशी नुस दयालाक लागून नुस भावार्थाक लागून पूण दोनाय ते देवान करून दवरलेले ते ग्रेस देवान करून दवरलेले ती दयालाय खुर्साचेर तेजेर आमी सोत मारता भावार धरता म्हणून आमचे साल्वार जालेले आमी साल्वार कित्याक जाल्या देवान करून दवरलेल्या कृपेन आमी भावाक धरता म्हणून आमी साल्वार जाल्या ग्रेस म्हणजे कितें कृपा म्हणजे कितें दयालाय दयालाय म्हणजे कितें For by grace are you saved through faith and that not yourself it is the gift of God आमी साल्वार जाल्यार फक्त देवाची गिफ्ट दयालाय आनी भावार्था वरवीं आमी साल्वार जाल्या आमी एकाच भावार्थान न्हू पूण दोनूय ते देवान कितें करून दवरला ग्रेस म्हणजे कितें देवान कितें ऑलरेडी करून दवरला तेजेर आमी भावार्थ धरता म्हणून आमी साल्वार जाल्या What is grace? Grace means God's willingness to give His power, authority, ability, anointing on behalf of me, even I am not deserve it. ग्रेस आमकां फावो न्हू आसली ही दयाला आमकां फावो न्हू आसली पूण देवान आपले दयाला वरवीं आमकां दिलेली आसा आमकां आमी फावो न्हू आसली ही ग्रेस न्हू ही दयाला आमकां फावो न्हू आसली देवान एक आपल्या खोशयेन आमकां दिलेली आसा तेजो पावर तेजे पदवी तेजे अभिषेक तेजे वचून आमकां दिलेलो आसा देवान फुकट दिलेलो आसा फुकट न्हू पयशे दिले आमी कोण तरी पे केला जेजून आमच्या वसत पे केला फूल रोगताल आनी आमकां सोडवण दिल्या सगळ्या पातकांतली सगळ्या हितूंतली जेजून आमकां सोडयलेली आसा ग्रेस आतां स्कुलान एका भुरग्याक ग्रेस केन्ना मेळटा टिचर केन्ना दिता फेल जाता तेन्ना न्हू ग्रेस मार्क जर 98 पडल्या जाल्यार 2 मार्क दिता 98 पडल्या म्हणून कित्याक दिला तो पास जाला न्हू आतां जर 35 पडोंक जाय आनी म्हाका 32 पडल्या कित्याक हांव फेल जावपाची न्हू
हां म्हणून म्हाका 3 मार्क दिले आनी पास केला. तशें देवाच्या राज्यान हांव फेल जावपाक आसली. हांव पडटली आसली, हांव देवा सोयशिल्ली पयस वयचेली आसली. देवान म्हाका ग्रेस ही कृपा दया लाय म्हाका फावो नासली, पूण म्हाका तेणी फावो करून म्हाका वयर काडलेलें आसा, पास केलेलें आसा. कळटा? कोणाक देवान पास केलेलें? आमी ती पडटली आसली. ब्रदर जॉन्सन केन्ना आयकला कोणी? डोबीवाला म्हणटा तो, बाटलीवाला. हां कित्याक म्हणटा तो? ताका वॅल्यू नासली. तांकां देवाचे कृपेन वयर काडल्या. फेल जावपाची आसली ती. तसली आमी न्हू डोबीवाले सगळीं आसली नासली? आमी पडटली आसली न्हू? देवान आपणाची ग्रेस दयालाय दिवन आमकां फावो नासली, पूण आमकां वयर काडलेली आसा. सगळ्या हितूंची सुटका दिलेली आसा. आमकां फावो नासली. आमी ग्रेस. कोण तरी काजाराक गेला? काजाराक गेला कोण? हय काजाराक गुफे आसता. ग्रेस पाडलेली आसा. हांगा ग्रेस आतां ही जेवण दवरलेलें आसा आनी आमी हांगा बसल्या. इन द नेम ऑफ जिजस. कित्याक हांव ते प्लेटीन येतालें बसला हितर? आं आं वचूंक जाय, घेवंक जाय न्हू? काय आमी बसतले आनी ग्रेस न्हू देवाची? जेच्या नांवान यो प्लेटीन कितें जाय तें घेवन यो. प्लेट येतली बसोन. तशीच देवाची ग्रेस आमकां बायबलान वयचें पडटलें शिकोवपाक. ती ग्रेस कितें आहा ती म्हाका बरें पड तें घेवपाक. पेखोळी बी सगळें बोडलेलें आसा. एक खुर्चेचेर आसा, हांगा दवरलेलें आसा जेवण. ग्रेस पाडलेली आसा. आमकां वचोन घेवंक जाय न्हू ती पेखोळी? हितून आसा बोडलेलें सगळें बायबलान सगळें बोडलेलें आसा. वचोन आमकां घेवंक जाय न्हू? ह्या बायबलान कितें बरयलां तें वाचूंक जाय न्हू? वचोंक जाय न्हू? हांव तें बसोन येता सगळें बायबल यो हांगा येता का? आमकां देवाची वयचो पडलो जेजू कडेन उगडून वाचचें पडलें. ही ग्रेस कितें ती? बिश्टी जाता? कोण तरी ब्रदर एकदां पयशे दिता जाल्यार म्हणटालो जेजू हे तुजे. ब्रदर जॉन्सन म्हणटा हे तुजे, टेक दीस म्हणटा. कोण तरी वयता उठोन? हांवें फर्स्ट टायम म्हणून आमकां कांय खबर ना. आमी बसतच रावली आमी. आं तो म्हणटा घे 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 हे 500 रुपया तुमचे, टेक योस करता. पूण आमी कोणूच उठना. आसूं दी. थोडी म्हणटा दुसऱ्याक वचली. म्हणजे तुमी कितें म्हणटात? ग्रेस देवाची दुसऱ्याक दिवली. समजणी ना म्हणून आमी उठोंक ना न्हू? जेन्ना समजणी मेळ्ळी तेन्ना धांवली. तशीच ही देवाची ग्रेस ही बरयलेली ती आमकां समजणी ना म्हणून आमी हांगा थंय धांवता न्हू? आमी सारको भावाक धरिना न्हू? ही देवाची कित्याक आमी सोदूंक ना, वचोंक ना, आमी बसोन रावलेली आसा. तेन्ना जॉन्सन म्हणटालो 500 रुपया घे बसोन रावल्या. कित्याक? ही ग्रेस ती करून दवरलेली आसली ती आमची म्हणून आमकां खबर ना. हितून कितें बरयलां तें जिवीत म्हणून आमकां खबर ना. म्हणून जिवीत संवसारान भोंवता आमी पळोवपा. ही ग्रेस आमकां देवान दिलेली आसा. हें जिवीत दिलेलें आसा हितून ह्या उतरार. म्हणून आमी सगळीं जाणां बसोन रावली. मागीर पिकासांव करता. तशेंच हें कितें बरयलेलें तें आमी लोकळाली तेन्ना आमी पडटा तेन्ना आमी मागीर आमी पिकासांव करता. कित्याक? आमी हितून वचोंक ना न्हू? ही ग्रेस ही फुकट आमकां दवरलेलें आसा. हें फुकट जिवीत दिलेलें आसा. तेजेची आमी वचोंक ना न्हू? म्हणून मागीर आमी अरे हांव गेल्ली जाल्यार ग्रेस मेळटली आसली देवाची. तशेंच देवाच्या उतरानूय आसा आमकां सगळें जिवीत जी ग्रेस काय. पूण आमी वचोंक ना तेजे कडेन, उगडूंक ना. पूण आमकां खबर ना. कोणी कितें सांगलें आमी सोत मारलें न्हू? देव आमकां खास लायता. हय देव खास लायता. हय केल्यार देव खास लायता. आमी कित्याक सोत मारलें कोणी सांगता तें? कित्याक आमी हितून कितें आहा तें नकळो. देव म्हणजे मोग म्हणून आमकां खबरूच ना. देव म्हणजे मोग न्हू? तेका लागून आमी मोग केन्ना कोणाची खास लायता?
बोगा ते खास आहा आमी ते सोत लोक म्हणून आमी कोणाचे सोत मारले वय वय देवाकूय आमी खास लायता वय 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 देव म्हणजे बोग आमी हितून वचोंक ना आनी आमकां देवाचे गूण खबर ना फुडें पळोवया आमचे प्रमाणीक पॉल कित्याक बांदशिरी म्हणटा तो देव ती तुमीच केल्ल्या प्रमाणीक प्रतिफळाचो फळ न्हय पूण देवाच्या फुकटे देणे हे बाबतींत कोणीच बिचास करूंक न्हय कित्याक आमची सरवळ आमच्या कोल्ड्या उद्देशी उजवता आमच्या बऱ्या कोल्ड्या वरवीं उजवता हा कोणीच बिजास करूंक जायना म्हणटा देव पळय ती तुमी केल्ल्या प्रतिफळाचो फळ न्हू आमी कितें बरें केल्लें तेजी फळ न्हू हे पूण देवाचे फुकटे देणे ह्या बाबतींत कोणीच मिजास करूंक न्हय कित्याक आमची सरवळ आमच्या कोल्ड्या उद्देशी उपसोदना कळ्ळें न्हू आमच्या प्रमाणीकपणा वरवीं कित्याक आमचे प्रमाणीक आमच्यो बऱ्यो कोल्ड्यो बांदशिरी म्हणटा कित्याक म्हणटा आमचे बांदशिरी एफिजन 2:9 पळोवया 2:9 कित्याक म्हणटा आमचे हे कित्याक आमी कोणीच बिजास करूंक जायना आमच्यो बऱ्यो कोल्ड्यो कित्याक हे फुकटे देणे देवाचे आमकां ग्रेस फुकट नॉट ऑफ वर्क लेट एनी मॅन शूड बोस्ट आमी कोणीच बिजास करूंक जायना आमचे बरे कोल्ड्या वरवीं आमी स्वर्गार वता म्हणून न्हू आमी कोणीच बिजास करूंक जायना आमचे हे बरेपण हांवें हें केलें हांवें तें केलें हांवें तें हें केलें कांयच आमचें बरेपण न्हू हे देवाचे फुकटे देणे म्हणटा आमकां कोंकानीत बरयलें ती तुमची केल्ल्या प्रतिफळाचो फळ न्हू पूण देवाचे फुकटे देणे हे देवाचे फुकटे देणे कितें ग्रेस देवाची दयाळाय हे आमकां फुकटे देणे हे बाबतींत कोणीच बिजास करूंक न्हय कित्याक आमची सरवळ आमच्या कोल्ड्या उद्देशी उपजना आमची सरवळ आमच्या बऱ्या कोल्ड्या वरवीं आमच्या प्रमाणीक कोल्ड्या वरवीं उपजना हे देवाचे फुकटे देणे देवाक आमकां खोशी ना आमकां फावो न्हू सॉरी आमकां फावो न्हू पूण देवान आमकां आपले खोशेन दिलोली आसा ही देणी हे बरेपण कोणी दिलां आमकां आमकां फावो आसलें आमी एक एक घडयेक देवा सोयशील कितल्या फारा पयस वयता आदवादी एकदांच गेली पूण आमी सदांच वयता न्हू एकामेकाक आमी देवाचें सोत मारूंक विसरता न्हू तेन्ना आमी देवाशी पयस गेली न्हू हा पूण आमकां फावो आसली ही ग्रेस हा ते स्कुलान एकल्या भुरग्याक फेल जाता ताका फावो आसली ग्रेस माग ना न्हू पूण देवाचे ते टिचर दिता पूण आमी हांगा फेल जावपाची आसली देवाचे दयाळाक लागून आमी सगळीं पास जाल्या एक ग्रेस स्कूल हे कसलें स्कूल दयाळाचें स्कूल सगळीं पास जाता पळय तसले कोणूच हे स्कुलान फेल ना देवाच्या राज्यान कोण फेल आसा कोण नपास आसा कित्याक देवान ऑलरेडी खुर्साचे सगळे फूल पेड केलेले आसा आमचे पास जावपाक जेजून फूल पे केलेलो आपणाचें रगत दिवन हा सर आमकां पेखोडी दिल्या जेजून आमकां पेखोडी दिल्या जेजून हय आमकां फावो आसली पेखोडी पूण जेजून दिल्या न्हू आमकां आमी बिजास करूं येता हांव बरी आसा हांव ना न्हू
हांव बरी आसा जाल्यार जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाल्या आनी जेजूच वरवीं बरी जाल्या न्हू हांव हें कोत्ता हांव तें कोत्ता म्हणूं येता आमी जेजू म्हणटा मोचे विडे तुज्यान कांयच करूंक जायना I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळेंच करूं शकता तो म्हाका घटाय दिता तो हा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी सगळें करूंक शकता न्हू हा आमचे उद्देश आमी करूं शकता कितें हा आमचो न्हू एक केस पळयता केस कितले आहा ते तो एक पासून पडलेलो देवा कडेन हिशोब आसा देवान आमचे भेजलेले आसा केस एक एक हिशोब आसा म्हणटा कितलो देव आमचो मोग करता पळयला केसाचो पासून ताका हिशोब आसा आमच्या देवाक सो देवान आमकां सगळ्यांक पेखोडी दिल्या काय दितलो हा कोण नेवी येयल्या तांकां विचारता देव आमकां पेखोडी दितलो पयली हा दिल्या न्हू तुज्या गायली बरी जाल्या काय जातली जाल्या सो आमी जेजूच्या गायली बरी जाल्यार आमी दुयेंस आसा आमकां पिडा आसा आमकां रोग आसा आनी जेन्ना डॉक्टर सांगतलो तेन्ना हांव तें मागीर आमकां देवे नांव पडटा न्हू डॉक्टराच्या रिपोर्टा प्रमाणे पडना ना पडटा न्हू मागीर तेन्ना आमी मातशें विचारता न्हू 1 Peter 2:24 विचारता न्हू विसरोना जायतीं वर्सां पयलीं न्हू म्हाजो बाबा एक्सपायर जालो तेन्ना हांव म्हाज्या फ्रेंडागेर आसलें आतां म्हाका खबर ना कितें जालें तें म्हाका कांय खबर ना जेन्ना हांव बोड्यासून बी बरयलें म्हाका चस्ट पेन स्टार्ट जाली आनी दुखताली अशी पेन स्टार्ट जाली दुखताली समजोना आतां कितें बाबाचो उडास काडल्यारूच म्हाका चस्ट पेन येताली तिगेर गेली चस्ट पेन येताली एक वर्स जाल्या आनी हांव चस्ट पेन येयली म्हणटकूच कितें म्हणटाली उश्याक गोड येताली उशे पिलो जेजू तुज्या गायले हांव बरें सॉंग्स म्हणटाली चस्ट पेन वचाच सोडलो ते उश्याक गोड धरून सॉंग म्हणटाली म्हाका भयण म्हणटाली तूं कित्याक ते सॉंग्स म्हणटाय म्हाका आमकां खूब आवडटा ते म्हाका ते खूब आवडटा म्हणून हांव म्हणटा आनी मागीर ती वयताली परत येताली इवन हांव प्रेयराक गेल्यार बसून म्हाका प्रेयर येताली आनी हांव कोणाक सांगिनासली आनी हांव जाणा आसली डॉक्टरा कडेन गेल्यार म्हाका कितले रिपोर्ट येतले ते म्हाका सगळी खबर आसली ताका लागून हांव डॉक्टरागेर वचपाचें कित्याक हांव म्हणटालें जेजू तुवें बरोवन दवरला तुज्या गायांनीच हांव बरी जाल्या आनी तेंच उतर हांव म्हणटालें सदांच एक दीस आतां देंवचार न्हू खूब दीस जाले म्हणटकूच कितें जाता उलयता न्हू तुका हें जाग नासतलें मुगो तुका मागीर चड जाणां आसतलें आतां खूब भयलें जालें हार्ट भयलें कितें सद्दां येयला एकदां एकदां तुका सांग उडास येयलो म्हणटकूच बाबाचो आनी हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक बेश्टो फोन केलो फ्रेंड बांगड्याचे आहा तें हांवें म्हटलें झाडाय म्हाज्या मुगो काळजान खूब दीस जाले पेन येयला गो दुखाना ताका कळटा दुखाना हांव आतां कितें करूं तें म्हणलें बेश्टें एक एडवायस घे डॉक्टराचे आपणाचें म्हणलें भयणीचें चेडूं तसल्या डॉक्टरा कडेन वयता तुका एपॉयंटमेंट घेवंक लायता हांव म्हटलें आनी तेणी एपॉयंटमेंट घेतली म्हाका पूण तें एपॉयंटमेंट घेतल्या तेच दिसा ब्रदर जॉन्सन रिटायर आसलो म्हापसा आतां कितें हाका आमचें झूज जाता न्हू हाका झूज जागलालें रातभर आतां कितें करूं देवाशी वचो काय डॉक्टरा कडेन दोनी झूज जाता डिसिजन कोणी घेवंक जाय हांवें आनी हांव म्हणटा जेजू
1 Peter 2:24 जेजूच्या गायली हांव ऑलरेडी बरी जाल्या, हांव बरी जाल्या. आतां हांव डॉक्टराक कित्याक? हे झूज हाली डॉक्टर दुरी झुजा अशी चडटा. दुसरे दिसा सकाळी उठली, न्हेसली, हाली रिट्रेटाकूच गेली. रिट्रेटाक गेली, येयली. 2 दिसांनी फ्रेंडान फोन केलो, हाली खूब बडबडूंक लागले. तुका नाका आसलो, तूं म्हाका कित्याक अपॉयंटमेंट घेवन सांगलेलें, भयणीचे चेडूं आमकां तापोवंक लागलें. हांवें म्हणलें तुवें अपॉयंटमेंट घेतलाय, रिट्रेट आसा ते दिसा अपॉयंटमेंट घेतलाय, हांव कितें करूं? देवाक वचोंक काय तुमचे कडेन येवंक आसली डॉक्टरा कडेन? ते ओगी रावले. पूण थोड्या दिसांनी म्हाका खबरूच ना केन्ना चॅस्ट पेन गेली ती. पूण डॉक्टरागेर वचोंक ना. तुमी वचपाक जाय आं. तुमी म्हणशी आमी वयता म्हण तूं आमी वचना म्हण. आमकां तितलो भावाज जावो, कसल्याय कामाक एक भावाज जावो. कित्याक बायबल कितें म्हणटा? न्यू टेस्टिमेंट, तुज्या भावार्था वरवीं काय दुसऱ्याच्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें? हां, तुज्या भावार्थान काय दुसऱ्याच्या भावार्था वरवीं? जण एकल्याच्या भावार्था वरवीं जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. तुज्या भावार्था वरवीं तुका पेखोली मेवली. वच म्हणटा न्हू. सो कोणाचो भावार्थ इम्पॉर्टंट? चड एकल्याचो. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? दिसानाचे वस्तूचे आमी सोत मानप. दिसानाची वस्त कसली? देवाचें उतर दिसरी पडटा ना न्हू. पूण आमी सोत मानूंक जाय, तेकाच भावार्थ म्हणटा. सोत मानता न्हू, तेकाच भावार्थ म्हणटा. आनी तेच भावार्था वरवीं आमी बरी जाली. जातली न्हू, पूण आमी बरी जाली. जावपाची आसा? हां, आमकां देव म्हणटा आमच्याच भावार्था वरवीं आमी बरी जाता, लोकांच्या भावार्था वरवीं न्हू. पूण आमी कितें म्हणटा? तूं म्हाका मागण्यांत दवरा मातशें. देव कितें म्हणटा? म्हाज्या मागण्या वरवीं तूं बरें जालें? हां हां, तुज्या भावार्था वरवीं. आमी केन्ना कितें करपाचें जाणा? कोणाय खूब मागणें कर म्हणटाना, म्हाका स्क्रिप्चर दी, देवाचें उतर दी कितें म्हणूंक जाय. कित्याक? उतर आयकोन उतर उलोवन उलोवन आयकोन आयकोन आमकां भावार्थ येता. तेच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें म्हणटा. हांव मागलें म्हूण बरें जालें म्हणटा? हां, तुवें मागलें म्हूण बरें जालें म्हणटा? तेका लागून आमी झाडां जावंक जाय. कितें म्हणटा? तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें. मागीर आतां कितें जाय? आतां हांव बरी ना जाल्यार म्हाजे फॅमिलीन बरें ना कोण जाल्यार कोणाचो भावार्थ इम्पॉर्टंट? कोण माग म्हणटा तेजो? कोणाक मागण्यांक दवर म्हणटा तेजो? काय म्हाजो भावार्थ इम्पॉर्टंट चड? कोणाचो भावार्थ? म्हाजो न्हू. म्हाजो भावार्थ तुज्याच भावार्था वरवीं देव म्हणटा न्हू. जेजू तुज्याच भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणटकूच म्हाजो भावार्थ जावं जाल्यार म्हाजे कडेन कितें जाय? वस्त जाय. कितें जाय वस्त? देवाचें उतर जाय. भावार्थ जाय जाल्यार कितें वस्त जाय म्हाका? देवाचें उतर. कित्याक रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता. मागीर देवाचें उतर जाय न्हू म्हाका भावार्थ येवच्याक? हालो, कितें जाय म्हाका? देवाचें उतर जाय न्हू. तेका लागून कोणाक आमी जोर आमी नोकळो कितें उलोवंक जाय देवाचें उतर, तेका म्हणपाक जाय आमी म्हाका देवाचें उतर दी. तें उतर आयकोन आयकोन तो भावार्थ म्हाजेशी येतलो आनी त्याच भावार्था वरवीं हांव बरी जातली, म्हाजे वचून दुसरी बरी जातली. हां, इफ यू बिलीव, यू एंड युअर फॅमिली विल बी सेव्ड सांगला न्हू. तर म्हाजे कडेन बिलीव करपाक कितें जाय? देवाचें उतर आनी भावार्थ जावं. आनी देव म्हणटा तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. म्हाज्या भावार्था वरवीं प्रिचराच्या भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणटा? शिकोवणदाराच्या भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणटा? हां, आमी मातशें शिकोवन घेवंक जाय. हे सारकें गांठीक मारूंक जाय. कित्याक आमी मागीर एकदां एकदां पडटा, आमी झाडां,
पडटा बी सगळींच पडटा म्हणून जेजू येयलेलो आसा ताका लागून जेजून शिकोळदार तयार केलेले आसा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां शिकोळ घेवपाक आमी खंय चुकता पळय थंय आमकां देवाक जाय आमी सदांच एक विक्टोरियस आमी जैतिवणाचें जिवीत जियेलेलीं जेजूची खोशी आमी सदांच बरी जिवीत जियेलेलीं कित्याक तो म्हणटालो चोर येता चोरूंक येता दागोन उडोवंक जिवेशी मारूंक पूण आपूण येयला जिवीत दिवंक सुबापणाचें जिवीत तुमच्या जिवितान कितें उणें नासलेलें जिवीत दिवंक येयला तें जिवीत तर घेतलें जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज हॅलो समजता कितें गरजेचें आमकां हा कितें गरजेचें आमकां देवाचें उतर देवाचें उतर गरजेचें न्हू देवाचें उतरच आसल्यार आमचे कडेन भावार्थ आसतलो न्हू देवाचें उतर ना जाल्यार आमचे कडेन भावार्थ आसा बायबला प्रमाणे भावार्थ आमचेशी बायबल म्हणटा देवाचें उतरूच आयकून भावार्थ येता जाल्यार देवाचें उतर आसोंकूच जाय आमचे कडेन देवाचें उतर आयकून तर भावार्थ येता जाल्यार देवाचें उतर आसोंकूच जाय न्हू आमचेशी हा आमी केन्ना रिच आवट करूंक येता खूब जाणां म्हणटा म्हाका न्हू जेजूचेर सारको भावार्थ आहा सारको भावार्थ आहा खंयचें उतर म्हणटा उतर उतर जाय न्हू भावार्थ आसा जाल्यार पूण खबर ना म्हणटा उतर आनी उतर ना जाल्यार देवाक जेजूक जाय तसलो भावार्थ आमचेशी ना समजता उतर जर ना देवाचें उतर जाल्यार आमचेशी भावार्थ आसा ना आमचे कडेन भावार्थ कसो येतलो उतर ना जाल्यार आमी कितें आयकतलीं आनी भावार्थ येतलो तर देवाचें उतर स्पश्ट सांगता रोमन्स 10:17 आमी देवाचें उतर आसून तें आयकल्यारूच आमचेशी भावार्थ येता परत परत आयकून एकदांच आयकून न्हू 8 दिसांनी आयकून न्हू सदांच कंटिन्यू आसल्यार आमकां कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरार आमकां जर स्वतंत्र जावंक जाय देवान कितें दिलेलें त्या उतरा प्रमाणे आमची सुटका जावंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरार कंटिन्यू आसूंकूच जाय सोयरीकूच आसूंकूच जाय देवाची एका म्हयन्यान येयली 8 दिसांनी येयली आमी कंटिन्यू आसतलीं देवाच्या उतरार आनी देवाचें उतर आमी आयकतलीं भावार्थ येतलो आमकां सदांच आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आयज ब्रदर शिकयतालो न्हू आमकां ड्रॉ करून शिकयता सकाळीं न्हू ड्रॉ करून शिकयता सकाळीं कोण आसली सकाळीं झाडां भावान शिकयलें आमकां कितें बॉडी सोल स्पिरीट कित्याक आमी कंटिन्यू आसूंक जायी देवाच्या उतरार जर आमी देवाच्या उतरार कंटिन्यू ना आत्म्याची धाडशिला आमी कुडील आसतलीं कित्याक आमचें मन हें खाली आसा हें मन कुडी वाटेली वडटा खाली आहा न्हू तें आनी हें आत्म्या वाटेली वडटा जेन्ना आत्मो देवाच्या उतरार भरता तेन्ना मोल आमचें खंयसर आसतलें आत्म्या वाटेन आसतलें जेन्ना आमचे कुडी वाटेन आमी उलयता संवसारी उतरां जाल्यार कुडी वाटेन आनी जर आमी देवाच्या उतरार कंटिन्यू ना जाल्यार मन खंय आसतलें कंटिन्यू ना जाल्यार कुडी वाटेन वडटलें न्हू ताका लागून जेजू म्हणटा तुमी कंटिन्यू रावा आनी तेन्नाच तुमकां देवाचें उतर जें आत्म्यान आसा तें तुमकां सुटका दितलें आत्म्यान कितें आसा जेजूच्या गायली आमी बरी जाली तें आमकां केन्ना दिश्टी पडटलें कुडीर जेन्ना आमी मन आमचें रिन्यू करतलीं मन आमचें खाली आहा तें भरतलीं हांव जेजूच्या गायली परत परत उलोवन ह्या मनाची आमी लोसुली करतलीं जेजूच्या गायली हांव बरें जालें मागीर तें कूड तुका दुखता जाल्यार तें बॉल कितें म्हणटलें हे हांव जेजूच्या गायली बरें जाल्या हे दुखी तूं जेजूच्या गायली कित्याक हें मन तुवें कितें बोल्लां जेजूच्या गायली बरें जालें आत्म्या वाटेन वडटा तें आत्म्या वाटेन वडटा तेन्ना तें कुडीचें कांय आयकचें ना आमी आतां कित्याक कुडीचें आयकता आमी बरी ना म्हणटा म्हणजे आमचो आत्मो सॉरी आमचें मन कुडी वाटेन आसा म्हणून आमी बरी ना म्हणटा आत्म्यान जे पेखोडी बोल्लेली आसा सगळें तें आमी आजून मनान भरूंक ना आमी हांगा कितें करूंक येयला मन आमचें रिन्यू करूंक येयला मन आमचें नेवें करूंक येयला आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू
न्हिदल्याची सगळी म्हणे हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे बॉल कितें आसा? खाली आसा. आमी हांगा मन देवाच्या उतरांत बरोवंक गेलेले आसा न्हू. संवसारा प्रमाणे चिओल वाजोवंक आमकां संवसारान ल्हान भुरगे पळयला तुमी? ल्हान भुरगे ताका एक देवे खेळणी दिया. ते कितें करताले हे खेळणी? खूब वगत खेळटा बरें. आनी कोणी ताका बरी आपणाची मोगाची खंय दिसले म्हणटकूच मागीर कितें करता ते सोडून दिता आनी हात वयर करता न्हू. घे म्हणून आपणाक न्हू. धर म्हाका धर, म्हाका आतां वाज येयलो खेळण्याचो. खरी ना? तशीच आमी संवसारांत खेळून खेळून बरी गुल जालेली आसली. आतां आमी आतां सर्गीच्या बापा ए म्हाका धर, म्हाका वाज येयलो संवसारांत खेळ. हात वयर करिना आमी ना? म्हणजे आमकां शिकोय कितें तरी. आतां हे हितून खेळत खेळत वाज येयलो संवसारान. कोणाक जागना? ताका लागून आमी जेजूचे येता न्हू. धर आमकां. जशे भुरगे आवय बापायक सांगता न्हू, कोणी मोगाचें दिसल्यार धर म्हणटा सोंपतें न्हू. हात वयर करिना ल्हान भुरगे. तशीच आमी हे संवसारान वाजेल्लेली आसा. हे डॉक्टराचे रिपोर्ट वाजेल्लेले आसा म्हणून आमी देवाची धांवता. कित्याक आमकां खबर आसा देवूच आमकां जशें ल्हान भुरग्याक खबर आसा म्हणजे आवय बापूय कोण मोगाचीच म्हाका धरतली जाल्यार म्हाका कांय जावंक दिवची ना न्हू. तशेंच आमकांय खबर आसा आमचो सर्गीच्या बापा कडेन आमकां सगळें बरेंपण आसा म्हणून आमी धांवता न्हू. सोदता आमी देवाक. सोदिना? देव खंय आहा? आमच्या भितर आहा. उतरान आसा तेच्या. हा देवाच्या उतरान आमकां सोदूंक जाय. तो आमच्या भितर आसा पूण आमकां कळटा भितर आसा म्हणजे आमच्या उतरांतसून कळटा आमचे भितर आहा म्हणून तो न्हू. कशें कळटा आमकां आमच्या भितर आहा म्हणून? बरयला म्हणून न्हू. हा थँक्यू जिजस. कोणाक हांगा दूख आसा कुडीर? कुडीर दूख आसा कोणा? कुडीर दूख आसा कोणा? पेन इन बॉडी? बॉडी पेन गेली? कूड दूख गेली? थँक्यू जिजस. कोणाक हांगा देवा कुडीर दूख ना? सगळीं जेजूच्या गायले बरी जाल्या तर? हय तरी पुणून आमी सगळीं उबी रावया. आज जेजूक आमी खुर्साचेर पळोवया. दोळे धांपून कितलो कश्टवला आमच्या पासत तो. दोळे धांपया. खुर्साचेर चित्र काडया तेचें. कितलो घायला तो. तेची एकूय कूड सारकी अशी ना. आमच्या भाशेन परफेक्ट ना. सगळे वाटेर घायला. मांस सुद्दां तेजे कुडीक. सगळीं हाडांच भायर सरलेलीं आसा. हाडां सगळीं. हाडां दोळे धांपून सगळीं जाणां पळोवया. कोणाक पळोवचें न्हू एकामेकाक. दोळे धांपया. कोणाक एकामेकाक पळोवचें न्हू. सारको जेजूक पळोवया. सारको एक सापळो कहो लोंबकोता आमच्या मुखार. सगळीं हाडां तेजी बेसता. वास तेजे कुडीक ना. रगत सुद्दां व्हांवता सगळें. रगत व्हांवून सगळें उदक व्हांवता. इतलो तो कश्टवला. दिब्यो सारक्यो फुटोवन चुरो जालोलो आसा. पूण तेच्या हाडांक एकूय फ्रॅक्चर जावंक ना. पूण तेची हाडां जॉयंटांसून सेपरेट जालेली आसली. फक्त सेपरेट जॉयंटांसून. आनी तेजी कूड सारकी सेपलेस जाल्या. ताका कुडीक तेजे
एकूय सेप ना, वांकडी जाता हालता सगळी, इतलो घायला. सगळी दोळे दापलूच बोलया. अर्गा तुका जेजू, तुझ्या घायालीस म्हाका पेखोळी बेवळी. अर्गा तुका जेजू, तुझ्या गायालीस म्हाका पेखोळी बेवळी. हारगा 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 तुका जेजू, तुझ्या गायालीस म्हाका पेखोळी बेवळी. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Shikara bara 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 ba. Ha ba 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 da 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 ba 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 ba. Oh ba ba da 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 ba 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 ba. Ha ba 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 ba. Ha ba 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 ba. Ha ba ba da 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 ba 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 ba. Ha ba 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 da 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 ba 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 ba. Ha ba 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 ba. Ha ba 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 ba. Ha ba 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 ba. Ha ba 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 da 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 da. Come on, out in the name of Jesus, every infirmity. Out in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The life of Jesus is flowing in this body. The life of Jesus is flowing. Hallelujah. Shikara bara 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 bara. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa 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 pa. Apa pa 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 pa. Apa pa 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 pa. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa 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 pa. Apa pa 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 pa. Apa pa 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 da da. Apa pa pa da 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 pa 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 pa. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa pa da 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 da. Apa pa pa da 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 pa 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 pa. Apa pa 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 pa. Apa pa pa da 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 pa pa pa. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa 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 pa. Apa pa pa da 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 da. Apa pa 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 da 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 da. Apa pa pa da 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 da. Hallelujah, hallelujah, pa 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 da 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 da. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 da pa da 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 pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सुरकीच्या बापा आम्ही तुका आरगार दिल वाजता या तुझ्या वेळापासत आज तुवें आमकां वेसूल काडून वय दिलेल्या पासत ह्या वेळार जेजू जशें आमी तुजे गाये दियाला त्या वेळार जेजू जायते पेखोडी जाल्या म्हण तुका आमी सोत मारता जेजू जायते दुयेंसाचो जायत्या प्रॉब्लमाचो जायत्या देवसाराच्या सगळ्या वायट येवजणेचो सगळ्या प्लानाचो सगळ्या श्राबांतलो सगळ्या दुयेंसाचो सगळ्या हितूंतलो तुवें लास केलेलो आसा गरीबसायेचो लास केलेलो आसा सगळ्या दुखाचो लास केलेलो आसा जेजू तुवें सगळ्या लोजेचो लास केलेलो आसा भिरांतीचो लास केलेलो आसा म्हणून जेजू आमी सोत मारता जेजू सगळे भितर आसलेले सगळे आमचे वायट दुबावाचो लास केला जेजू म्हणून तुका आर्गायता जेजू तुवें आमकां कॉन्फिडन्स आनी घोटाय दिलेली आसा म्हणून जेजू तुका आर्गायता तुज्या उतरां वरवीची आनी तुजे हे शिकवणे वरवीची आमकां तूं जायते शिकयलेले पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता जे तुवें आमचे शिकोवप हाडलेलो आसा हे काम हे देवाचें उतर पोरगोट्टाचें आनी त्या कामाक तूं दिसपटो गिरायस दिता म्हणून तुका आमी आर्गां दिता तुका आर्गां दिता तुजें सगळें बरेंपण तुवें आमच्या होटेल ओतयलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता आमकां तूं उजवाड उलोवंक शिकयता आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत उजवाड म्हणजे बरेंपण जितलें आमी देवाच्या उतरार उलयता तितलेंच आमच्या जेन्ना आमी उलयता तेंच पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी तूं म्हणटा आमचे जिबलेर सगळो पावर आसा आनी तशेंच म्हणटा आमी साळलेलीं आसा देवाच्या उतराची समजण दिला म्हणून जेजू त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां तुज्या पांयाशी बसयलेले बारये भाशेन तुजें उतर आयकुपाक जे उतर आमकां स्वतंत्र करता जे उतर आमकां जिवीत दिता जे उतर आमकां भलायकी दिता जे उतर आमकां तुजे वाटेर चलयता त्याच उतराची आमकां समजोणी दिलाय म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता दिलवासता ही समजोणी जी तुवें देवाच्या उतराची आमकांच धरूंक न्हू पूण दुसऱ्याक दिवपाक तुवें दिलेल्या पासत जेजू तुमकां आशिर्वादान आमकां भरलेल्या पासत हो आशिर्वाद आमी दुसऱ्याक दिवपाक त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिलवासता ह्या जाग्या पासत ह्या जाग्यार येयलेल्या बाब भयणां पासत तेचे फॅमिली पासत सगळ्यांचेर आमकां भरपूर आशिर्वाद दवरलेले बतयलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता तशेंच तुका आमी आर्गां दिता हो जागो आमकां वापरूंक दिलेल्या पासता ते होदारा पासत तेजे फॅमिली पासत ती सगळीं देवाच्या उतरार बसलेलीं आसात देवाचें उतर शिकता आनी देवाचें उतरूच तांकां स्वतंत्र करता देवाचें उतरूच तांकां भरपूर आशिर्वादान भरता म्हणून तुका आर्गां दिता तशें आमकां आनीक जायते सुवाती दिलेल्यो आसात त्या आनी दिवपाचे आसा तेंचेय होदारा तेच्या घराब्याचे ती देवाचें उतर शिकता देवाच्या उतरान तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता सगळो जेसेलामाचेर आदार येयलेलो नॉर्थ सावथ इस्ट वेस्ट सगळ्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद देंवयताय म्हणून सदांच तुका आमी आर्गां दिता तशेंच तुका आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सना पासत जे सुवातेर आसा सगळे सुरक्षा कवच तुवें दिलेल्या पासत सगळ्याचे होतेरेचेर सर्वेसराचो आत्मा आसा देवाचो फावर तेजेर आसा आनी सगळें बरेंपण जें तुवें ताका दवरलां तेंच बरेंपण तेज्या जिवितांत आनी तो बेगीनूच आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत येता आनी तो परत आपणाचें प्रिचींग चालू केलां म्हणून जेजूक आमी आर्गां दिता आनी तेजी फॅमिली देवाच्या उतरान रिगल्या म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता जेजू हो जेवणाचो आमकां आदार येयलेल्या पासत तेचेरूय तुवें भरपूर रांदलेल्या पासत तेच्या हातीचेर सगळ्याचे तेजे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद देंवयलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता सगळ्या आमच्या टीम मेंबरां पासत जी देवाच्या उतरान रिगलेलीं आसा देवाचें उतर भरगोडटा ह्या गांवांत त्या गांवांत वयता तेचे भरपूर तेचे फॅमिलीचे सगळ्याचे भरपूर आशिर्वाद आनी तूं तांकां पवित्र भरपूर यूज कोत्ताय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता दिलवासता आनी जेवण हें तुजें बदल्लाय जशें काला गांवांत उदकाचो दाखवेलीचो रोस केलो तशेंच हें जेवण तुजें रगत आनी वास केला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिलवासता हे बागडे हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें वास खाता जेजू
हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हज्या भितर जियेता आनी हांव तुज्या भितर जियेता आमेन.